वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरंग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरंग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने आदिमूल अजपिता आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने श्रीद श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने श्रीद श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने
विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने 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 वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति सुधीन्द्र तीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీ మఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీ మఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు శాంతదయానిధి वेद विशारदु शान्तदयानिधि वेद विशारदु लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार
पाप परिहार भागीरथी तू भव पाप परिहार मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य अंगेले जीवन धन्य 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 वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति सुधीन्द्र तीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद व्यास प्रिया वेद व्यास प्रिया वेद व्यास व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय मंगलनगरी मायापुरी मंगलनगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास गंगा तीरारी बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः
वेद व्यास हरि जय जय, वेद व्यास हरि जय जय, वेद व्यास हरि जय जय, वेद व्यास हरि जय जय। शब्द परब्रह्म पादरायणु, शब्द परब्रह्म पादरायणु, व्यक्त सुधींद्र गुरुलय चित्तांतु, व्यक्त सुधींद्र गुरुलय चित्तांतु, सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु, सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु, भक्तांक उद्धार कोरचे खतीर, भक्तांक उद्धार कोरचे खतीर, गंगा तीरारी बसला हरी, गंगा तीरारी बसला, वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला। मंगल नगरी मायापुरी, मंगल नगरी मायापुरी, संग शिष्यांक घेऊन जारी, गंगा तीरारी बसला हरी, गंगा तीरारी बसला, गंगा तीरारी बसला, वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधये, वासिष्ठाय नमो नमः। वेद व्यास हरि जय जय, वेद व्यास हरि जय जय, वेद व्यास हरि जय जय, वेद व्यास हरि जय जय। सत्य सनातनु श्रीनिकेतनु, सत्य सनातनु श्रीनिकेतनु, सत्यवतीले वरतनय जाऊनु, सत्यवतीले वरतनय जाऊनु, सत्य प्रतिपाद्य वेदव्यासा पात्रायणा गोविंदा। बोलो श्रीमद् भुवनेन्द्र स्वामी गुरु महाराज की, बोलो श्रीमद् वरदेन्द्र स्वामी गुरु महाराज की, बोलो श्रीमद् सुकृतेन्द्र स्वामी गुरु महाराज की।
बोलो श्रीमद सुधीन तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, बोलो श्रीमद संयमी तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, काशी मठ संस्थान की, काशी मठाधीश की. सर्वेक आज हंगचोलचे श्री संस्थानाचे तिन्ही विद्यासंस्थेचे उठून आसले वार्षिकोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ जावचे वता. प्रथम प्रार्थना. सगळ्यांनी म्हणून हरि ओम. शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांती शांती शांती. नमस्कार घालून बैसुकात विद्यार्थ्यांनी. सभाचे कार्यक्रमाचे स्वागत करता ती कोटेश्वर श्रीधर कामत. प्रथम कुलदेवालो इष्टदेवालो तशी वीरव्यंकटेशाक मनसा वंदन करून आमगेलो मठाचे आराध्य देव व्यासर्गपती नरसिंहाक मनसा वंदन करून आमगेले काशी मठाचे सर्व गुरुपरंपरेक विशेष जावन सुकृतीन तीर्थ स्वाम्याक सुदीन तीर्थ स्वाम्याने दिव्य वृंदावनाचे आठव करून हांगा आजी विराजमान जावन आशिल्ले आमगेले काशी मठाचे मठाधीश परमपूज्य श्रीमद संयमी तीर्थ स्वाम्याले पादकमलाक मनसा वंदन करून हांगा मेळ्ळेले विद्युत वैदिकाले आशिर्वाद मागून सगळे समाज बांधवारे ह्या बरा एक दोन उतर उलोवचेक हांव आश पावता. विशेष जावन आमी सुधींद्र स्वाम्यान आमगेल समाजांत चेडवांक चांग एक विद्या बुद्धी संस्कार मेळका म्हूण सांगून एक बालकाश्रम बसुरांतू एक कारकळांतू तशी एक अंबलमेडांतू कोरून तशींच पौरहितांतू आमगेले चेडवान म्हाका पडूं ना म्हणून हांगा एक निगमागम पाठशाले कोरून भक्ती जे आमगेले एक समाजाक आमगेले चेडवांक चांग संस्कार दिवं तशी एक अनुग्रह केले स्वामी आमगेले सुधींद्र स्वामी. तशींच मुखार सुंदरकीन संयमी स्वाम्यान एक लायक उत्तेजन दिवन आमगेल्या समाजांत चांग रितीन एक संस्कार वाडून येवका म्हणजे दृश्टीन करतना ते आजी बालकाश्रम फोरा चंदायर चलोवन येता आसाची. विशेष जावन कर म्हणजे एक 2 वर्सां मागची कोरोना येवचे वचून आमकां 10 वखदांनी नमुन्याचे एक ताका सहकार की गव्हर्मेंट रिस्ट्रिक्शन अशें वचून करूंक मेळ्ळी. पुनरपी आता स्वाम्यान आमकां आज्ञा केली वापस ते प्रारंभ करकारे म्हूण सांगून तशी आजी आमी हे बालकाश्रमाचे एक वार्षिकोत्सव प्रति वर्सा आमी करचे ते स्वाम्याले विनंती केल्ले प्रमाणे मंगळुरा कॅम्प आशिल्लो तो करया म्हणून स्वाम्यान आमकां आज्ञा केली. त्या प्रमाणे आजी हांगा आमी आजी तो कार्यक्रम दवरून घेतिल्लो आसा. आमी सर्व म्हळ्यार भुवनेंद्र बालकाश्रम बसूर सुकृतींद्र बालकाश्रम कारकळ तशी निगमागम श्रीनिवास निगमागम पाठशाले मंगळूर हे जॉयंट जावन म्हळ्यार ಒಟ್ಟು ಅವನು ಆಜಿ हो कार्यक्रम ಹಂಗೆ दावका म्हणून स्वाम्याले विनंती केल्ले प्रमाणे स्वाम्याले हे बिजी शेड्यूल अंदरकीन स्वाम्यान आमकां आजी हांगा एक अवकाश कोन्न दिवन स्वाम्याले अनुग्रह आमकां प्रवचन मेळचें आसा. म्हणटना हे संदर्भारी
ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ತರಪಿಂದ ಅವು ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ हृत्पूर्वक समेक स्वागत स्वामी चरणाक अर्पण करता तशीच हांगा आज भरती विद्वत वैदिकांनी मेळ्ळ्यासाची तांकांय जर कितें तीन बालक आश्रमा तर्फेन हांव हृत्पूर्वक स्वागत करता. तशीच जे आज मंगळूर पेंटेज की ಇನ್ನಿತರ पेंटेज सर्व लोक हो आमगेलो कार्यक्रम म्हणून सांगून हांगा येवन पाविल्ले आसाची सर्वांकय हांव हृत्पूर्वक स्वागत करून तुगे दोनी स्वागत उतर हांगा मुक्ताय करता. शेष दक्षिणं पादवनी ददामि
नव विद्यार्थी सेर्पडे म्हणून प्रति वर्ष जावचे तशी सुरवेक भुवनेंद्र बालकाश्रमाचे नव विद्यार्थ्यांक नांव सांगता ती तांणी मुखार घेवन पांय पडका. ಅವಂದು ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ಬಾಲಕಾಶ್ರಮ ಅಂತ 20 नव विद्यार्थी ॲडमिशन जाल्ले आसा तांगे नांव सांगिल्लें तशी तांणी येवन सोमेल्याकी प्रसाद घेवका म्हणून नेमून घेता. गगन रघुनाथ पै उपून जातकून येयला 4 क्लासात शिकतास. तशीच श्रीहरी नागराज पै सागरातकून येयला हो समेत 4 क्लासांत शिकतास. आदित्य राघवेंद्र पै सागरातकून 4th स्टँडर्डाक वजितास. विघ्नेश विनोद नायक बेंगलोर हतकून येयला हो 5th स्टँडर्डाक शिकतास. तशीच दिनेश मधुसूदन नायक सागरातकून येयला चाल्लो 5 क्लास शिकतास. संचदवनो समर्थ मुरलीधर नायक तीर्थहಳ್ಳಿ हो 6th स्टँडर्डाक वजितास. तशीच राघवेंद्र राजेश भट बडकळ तुकून येयला 6th स्टँडर्डाक वजितास. तशीच कौशिक महेश नायक उडपी तुकून येयला 6th स्टँडर्डाक शिकतास. कार्तिक गजानन शणे मंगळूर तुकून येयलो 7th स्टँडर्डाक एज्युकेशन शिकतास. श्रीराम शांतानंद शानबाग शिरूर तुकून येयला हो 7th स्टँडर्डाक शिकतास. तशीच ऋतिक गजानन शणै मंगळूर तुकून येयला हो समेत 7th स्टँडर्डाक शिकतास. धीरज मंजुनाथ पै शिराले तुकून येयला 7th स्टँडर्डाक हो शिकतास. नंदन नागेंद्र पंडित संपेकट्टे तुकून येयला 7th स्टँडर्डाक शिकतास. तशीच अमोघ नीलाधर शानबाग बडकळ तुकून येयला हो 8th स्टँडर्डाक शिकतास. संहित गणेश पै मुडबिद्र तुकून येयला हो 8th स्टँडर्डाक शिकतास. अमोघ भैरव किणी ಹೊನ್ನಾವರ तुकून येयला हो 8th स्टँडर्डाक शिकतास. कमलेश अशोक नायक संतेकट्टे उडपी तुकून येयला हो 8th स्टँडर्डाक शिकतास. अनिरुद्ध गोपाल कृष्ण पै सागरा तुकून येयला 8 क्लासाक शिकतास. तशी कार्तिक हरीश पै मुडबिद्र तुकून येयला 8 क्लासांत शिकतास. बद्रीनाथ शरद किणी बेंगळूर तुकून येयला हो SLCंत शिकतास. दिला दिला आतां बालकाश्रमांत शिकून गेलेले 9-4 वर्साची तांगे नांव आपयलें तशी सर्टिफिकेट सोम्याता तुगून घेवका म्हणून विनंती आसा. प्रथम जावन प्रथम पुंडलीक प्रभू हो बालकाश्रमांत 4 वर्ष शिकला मुर्डेश्वर तुकून येयला. श्रीकांत गोविंदराय शणे हो बालकाश्रमांत 6 वर्ष शिकला जनालचो. तिन्नीचो अनंत नारायण चंद्रकांत शानबाग हो 5 वर्ष बालकाश्रमांत शिकला. प्रथम पुंडलिक श्रीकांत श्रीकांत
अनंत नारायण चंद्रकांत शानबाग. अनंत इलावे अनंत इलावे. विघ्नेश वीरेश भट 3 वर्ष बालकाश्रम शिकला बंटवाळा तुकोनैला. लक्ष्मीश वीरेश भट. पणीश दामोदर नायक कंडलूरचो 3 वर्ष बालकाश्रम शिकले सर. तांगेले पेरेंट्स आयले रे तशी स्वामीला प्रसाद घेवका म्हणून. अक्षय विघ्नेश रामनाथ नायक 5 वर्ष बालकाश्रम शिकला सर. कुमटा तुकोनैल चालो. विघ्नेश रामनाथ नायक. श्रीराज शिवकामत 4 वर्ष बालकाश्रम शिकला सर. कोंचाडी तुकोनैला चालो. आणि 2 जण येईल ना असे तांगे प्रसाद. ಶ್ರೀ ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ಬಾಲಕಾಶ್ರಮ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಏಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಜಲಲ್ಲ ಸರ್. ವಿಠೋಬ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮಹಾಲೆ ತಗಲೆ ತಾಣನಿ ತಗಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ ದೈದಿವನ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಲಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೆವುಕ. लक्ष्मीनारायणाचार्य 2 वर्ष श्री सुकृतींद्र बालकाश्रम कार्कळ अंतू विद्याभ्यास करून आता श्री श्रीनिवास निगमगम पाठशाला मंगळूर अंतू पौरोहित्याचे अभ्यास करता सर. तगेले आनमनैलरी दैदिवನ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಲಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೆವುಕ. अरे श्री श्रीनिवास निगमागम पाठशालेक हे वर्ष 8 जन चेडवां प्रवेश घेतिल्लो आसा. तांतू एस रायेश भट सवडा हो सवडा रामचंद्र भट मम्माल पोवतो 7th क्लास शिकला.
ಎಂ ಪ್ರಜ್ವಲಾಚಾರ್ಯ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಗಡೆ ಮುಖಾರ್ಯನ್ ರೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶಾಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಪೂತು ಮಂಗಳೂರು B.Com ಅವನಿಗೇನು ಸಿಕ್ಕುನ ಇಲ್ಲ ಸರ್. मुखारया आचार्य नमस्कार गाला मुखार ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಆಲಪಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬಾಪಸು ಎಸ್ ಜೈ ಭಟ್ ಮುಣ್ಗೇನು ತನಕ ಅನಾರೋಗ್ಯದಕ್ಕೂ ಹಂಗೈಲಲ್ಲ ನಾತಿ ಆಲಪಿ B.Com ಸಿಕ್ಕೋನ್ಗೇನೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್. P. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಭಟ್ आणि B.Pharm शिकून घेऊन पुत्तूरचे पाठशाळेत अभ्यास करता असती. पवन भट ಶೃಂಗೇರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಹಂಗೆಲ್ಪೋತು ಥಾಣೆ ಮುಂಬೈ SSLC ಜಾವನಿಗೇನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಸರ್. सर पवन भट मुखारे हो का सर्वेश भट तुगेल कोणाई लावा है यो वही शिवसागर केशव केशव शर्मा अभिवादन करो. पाठशालेंतू हाजे फुडले वर्स ताजे फुडले वर्स 2 वर्स आमगेले वार्षिकोत्सव जायनी तशी ते 2 वर्स विद्याभ्यासावन भायर गेले चेडवा सगळ्यांनी वयर येवका. माळगला
ನಾವು ಸಂಘನು ತನ್ನಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ घेताना तांगेले हांव सबसून आयिल्लो सरमुखार येवका. जल्मा गणेश भट तांगेले हांव सोबसा आयिल्लो समुखार येवका. विघ्नेश भट नेल्लूरु. ಗಿರೀಶ್ ಭಟಾಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಮುಖಾರ್ येवका. ಕೊಚ್ಚಿ गिरीश भट कोचिन. अश्वथ भट हंगे पेरेंट्स आयिल्लो येवका. अश्वथ भट सावड़ा मुखार येवका. लक्ष्मीनारायण भट उडुपी. उडुपी सुरेश भट मालपोतु. लक्ष्मीनारायण भट. विष्णुदास भट कोच्चिन.
मंजेश्वर सतीश भट मम्मालपोतो, श्रेयस भट. श्रीपाद भट अंकोला. ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಇಬ ಭಟ್ ಅನಾನುಕೂಲದ ಕೊನೆಗೇನು ಏನಿ. तिन्ही विद्यासंस्थेचे वरदी वाचन सुर्वेक भुवनेंद्र बालकाश्रम. आश्रमो भुवनेन्द्राख्य ज्ञान विद्यार्थदायकः वर्धतां सुस्थिरो भूत्वा श्री सुधींदैर्वि निर्मितः. आमगेल आराध्य देव श्री लक्ष्मी वेंकटरमणाक, श्री व्यासर्गोपतिक, मुख्य प्राणांतर्गत श्री हरिगुरु परंपरेचे स्वामी श्रीमद केशवेंद्र तीर्थ, श्रीमद भुवनेंद्र तीर्थ स्वामी वृंदावनाक, आमगेले आश्रम संस्थापक पोषक परमपूज्य श्रीमद सुनीतीर्थ स्वाम्यांक आणि आईच्या सभेरी विराजमान जावन आशिल्ले परमपूजनीय स्वामी श्रीमद सैमीन तीर्थ स्वामीले दिव्यचरण कमलांक साष्टांग प्रणाम करून जमील सर्व मालगड्यांक वंदन करताची आश्रमाचे वरदी वाचक संतोष पावता. 1965 इसवींत परमपूज्य श्रीमद सुधीन तीर्थ स्वामीन स्थापन केलेलो हो आश्रम 30 चेडवांक श्री संस्थानातर्फेन उचित असना वसना आणि वसतीसह शिस्तुबद्ध धार्मिक शिक्षण दिवची व्यवस्था असून हांगा शिकिल्ले चढतावत विद्यार्थी आजी समाजाचे विविध स्तरारी गौरवान्वित जीवन जगयतायस म्हणचक भारी अभिमान पावता. वरदी वर्षांतू आश्रमांतू 23 चेडू विद्यार्थी शिक्षण घेता असून इंग्लिश मिडियम 4 विद्यार्थी असून वरलेले 10 विद्यार्थी स्थळीय कन्नड मिडियम प्रायमरी आणि हायस्कूलांत शिक्षण घेता आसची. इंग्लिश मिडियमचे विद्यार्थींक वेंकटरमण इंग्लिश मिडियम स्कूलाचे संचालक श्री के राधाकृष्ण शणी मम्मान 4 विद्यार्थींक सर्व व्यवस्था केलेला आसा. गेल्ले 2 वर्ष सरकाराचे नियम प्रकार आणि चिरडवाले आरोग्य दर्शन गमन दिवन आश्रमांत चिरडवाले ॲडमिशन घेतलेलं असून ऑनलाईन शिक्षणाचे चिरडवांक सर्व व्यवस्था संस्थानातर्फण केलेलं आसा. हे वर्ष बालकाश्रम चिरडवांत विघ्नेश कामत, अनिरुद्ध कामत, बद्रीनाथ किणी, रवी कामत शिक्षणांत स्कुलांत चांग मार्क्स घेवन आश्रमाक कीर्ताळेला आसा. हांव तांकां अभिनंदन करता. प्रति वर्ष वार्षिकोत्सव वेळारी निवासिले दैनंदिन आचरण पळोवन तांकां भोवमान दिवचे आसून आश्रमाचे माजी संचालक दिवंगत कोटेश्वर गोविंदराय कामत हांगेल स्मरणार्थ भोवमान दिवची वेवस्था तांगेल चिरडवान केला. शिस्तू परिपालनेंत अनिरुद्ध कामत, विद्याभ्यासांत रवी कामत, स्वच्छतेंत समर्थ नायक हांकां भोवमान दिवचे आसा.
आश्रमांत विविध परबेत आचरण आणि परमपूज्य श्रीमत केशवेंद्र तीर्थ आणि श्री भुवनेंद्र तीर्थ, श्रीमत वरदेंद्र तीर्थ, श्री सुक्रतींद्र स्वामी तीर्थ, श्री सुदीन तीर्थ स्वामी पुण्यतिथी आराधन करून तांगेले गुणगान करून भव्य परंपरेक नमन केलंस. अपूर्व अप्रतिम व्यक्तित्वानं अगणित साधन करून आमगेले समाजाच्या हितचिंतना बद्दल हर निशी श्री देवाला प्रार्थना करताची गंधा कांड्या म्हणकी आपणे जीवन समाज अर्पण करून आज आमगेले यद्राक विराजमान झालेले श्रीमय सेवेंतीर स्वामीक साष्टांग प्रणाम करून आशीर्वाद मागताची सदा चिरणी जावनस. ಅವಂದೂಚೆ ಆಡಿಟಿಯರ್ ಅಂತೂ ಆಶ್ರಮಾಚ್ ಖರ್ಚು 3,85,000 ಜಾವನಸ್. ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ सर्व खर्च पडेलस. समाज बांधव देणगीता वस्तुरूपानं सहाय्य करतासाची कोटाचे के राधाकृष्ण नाईक आर के मामू हप्पोळू ओडी नोणचे तशीचे उमेश प्रभू सास्तान त्यांनी रोव गोवापीठ प्रतिवार तरकारी पेठोचे अशोक शानबाग आणि गोविंदराय शानबाग सालिग्राम कोटेश्वर गणेश पै बालकाश्रमाक नवे जनरेटर व्यवस्था केलेले गोविंदराय आचार्य तशीची सागराचे गोविंदराय प्रभू मामान आणि सिद्धापुर देवदास पै मामान उकडे आणि सुरेतनाथलाच व्यवस्था. बालकाश्रमाचे हळे विद्यार्थी दुबईचे राघवेंद्र नायक आश्रमाक चिरडवाक ट्युशनाचे टीचर व्यवस्था. ब्रह्मावारा सत्यनाथ पै मामान चिरडवांक भारी डिस्काउंट रुपारी वस्त्रदान केलेलं. भंडारी राधाकृष्ण मामान चिरडवांक स्पोर्ट्स आयटम तशीच आईचे वाहन व्यवस्था तशीची दिवस ट्युशन दिवचे जयराम नायक पुष्पामाई भव्या हांक वर्षंप्रती बालकाश्रमाक धना सहाय्य दिवचे उमेश पै गोवा कोचिकार ट्रस्ट फंड उडुपी नरसिंहमूर्ती कामत कोटेश्वरा सी ए जगन्नाथ कामत मंगळूरू स्मिता रमेश नाईक कुमटा नागेश पै ठाणे गीता पै बेंगळूरू कोटेश्वर पेंटेंचेक अभिनंदन करता. आश्रमाचे दैनंदिन कार्यकलाप सदा सर्वदा व्यवस्थित चोलचे सोमेले कसलते इच्छा आणि योजनास्की ते फलप्रद यशप्रद जावचे का आपणेल कितलेय काम असले ते बदीक दवरून आपणेल आरोग्य नाजूक असले त्या वळी आश्रमाक येवन सूक्त सलाह मार्गदर्शन दिवचे श्री के संचालक श्री के श्रीधर मामाक आश्रमाचे सगळा पर जावन आभारी जावनस. आश्रमाचे व्यवस्थापक समिती दिनकर शणे कुंदापुरा रंगनाथ पडियार कुंदापुरा दिनेश कामत कोटेश्वरा निरंजन कामत कोटेश्वरा गोपाल कृष्ण कामत सिद्धापुरा पांडुरंग नायक कंडलूरू गोपीनाथ कामत सिद्धापुरा गणेश कामत कुंदापुरा नरसिंहमूर्ती कामत कोटेश्वरा शांतराम नायक कुंदापुरा के श्रीनिवास प्रभू कुंदापुरा हांकां आमी गेले धन्यवाद. आज चिरडवांक गोडस वितरण केलेले रामकृष्ण भंडारकर बालकाश्रम येऊन संध्यावंत तरबेती दिवचे कोटेश्वर प्रशांत भट्ट आमगेल्या बालकाश्रमावर अभिमान दवरून चिरडवांक प्रति आदित्यवारा विविध कार्यक्रम दवरलेला आसा. संपन्मूल व्यक्ती जावन आयिल्ले जाले जिल्हा शिक्षणाधिकारी अशोक कामत तशीच दिनेश प्रभू हंपारो प्रतिमा गौतम कामत बसरूरो तशीच काशीमठाचे अर्चक बी सुरेंद्र भट मामाक श्री काशीमठ संस्थानाचे अकाउंट सेंट्रल ऑफिसाचे अकाउंटंट वसंत शेणे मामाक ऑडिटर एस कामत आनी तांगेले स्टॉपाक तशीच चिरडवांक रुची रांदप करून घालचे श्रीनिवास मल्य हांकां हांवें बिश्तालेरे अगत पडले तेन्ना मारलेरी विधेय जावन आशिल्ले आश्रम चिरडवांक हळे विद्यार्थींक प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपारी तनुमनद्वारा सहाय्य केले सर्वांक हे वरदी आयकुचे पेशन घेतले सर्व समाज बांधक मुगेले कृतज्ञता अर्पण करून ही वरदी संपयता. जय गुरु महाराज की जय. ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः. श्री सुकृतीन बालकाश्रमाचे 44 वर्साचे वरदिवाच्याक संतोष पावता. प्रथम जावन पडुतिरुपती श्री श्रीनिवास वेंकटरमण वीरमार देवाल स्मरण करून आश्रमाचे देव श्री मुरलीधर कृष्ण परमात्माक नमस्कार करून हांगाचे आराध्य देव जावन आशिल्ले श्री वीर वेंकटेश देवाल स्मरण करून श्री काशीमठ संस्थानाचे आराध्य देव श्री व्यासरघुपती नरसिंह देवाल स्मरण करून श्री काशीमठाचे सर्व गुरु परंपरेल चरणाक नमस्कार करून आश्रम स्थापन केलेले प्रातस्मरणीय जावन आशिल्ले
परमपूज्य गुरुवर्य वृंदावनस्थ श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामीले दिव्य चरणांक साष्टांग प्रणाम कोरनु आज अंग विराजमान जावन आशिल्ले आमकां सदा आशीर्वाद मार्गदर्शन करतले श्री संस्थान काशी मठाधिपती परमपूज्य गुरुवर्य श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामीले दिव्य चरण कमलांक साष्टांग प्रणाम कोरनु श्री बोनेंद्र बालकाश्रम बसरूर श्री सुकृतींद्र बालकाश्रम कारकळ आणि श्री श्रीनिवास निगमागम पाठशाला मंगळूर श्री काशी मठाचे आश्रय अर्चोलचे हे 3 संस्थेचे जंटी वार्षिकोत्सवांत उपस्थित आशिल्ले सर्व भटमामांक चातुर्मास समितीचे सर्व पदाधिकाऱ्यांक सदस्यांक आणि आमगेल समाज बांधवांक नमस्कार करून 44 वर्साचे वरदिवसाचे संतोष पावतास 2020-21 शैक्षणिक वर्षांतू 4 विद्यार्थी आश्रमांत वास्तव करून शिक्षण केलेले आसा वेंकटेश नायक प्रथम BCom दीपक नायक फर्स्ट BA माधव नायक सेकंड PUC आणि भरत शेणे 7 क्लासांत शिक्षण करून उत्तम फलितांश घेतलेले आसा तंतू वेंकटेश नायक डिस्टिंक्शन मार्क आयिल्लो आसा ताका ह्या संदर्भात हांव अभिनंदन सांगता तशीच 2021-22 शैक्षणिक वर्षांतू 4 विद्यार्थी आश्रमांत वास्तव करून शिक्षण केलेले आसा तंतू 2 विद्यार्थी नव सेर्पड झालेले विठोबा चंद्रकांत महाले फर्स्ट BA आदित्य प्रभू फर्स्ट PUC 2020-21 वर्षांतू ಜನವರಿಂತೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಜಲ ಸಮಯಾರಿ ಆಶ್ರಮಾच्या विद्यार्थ्यांक शुचिरुची काण जेवण तयारी खातीर विवेकानंद नायकांनी सेवा केलेले आसा 21-22 शैक्षणिक वर्षाचे ऑक्टोबरांतू प्रारंभ जालेले तेन्ना त्या समयार देखून आज तारी आश्रम विद्यार्थीक काण जेवण तयार खातीर दीपा पै आनी सेवा करता आसा तांकां ह्या संदर्भात हांव अभिनंदन सांगता 2022-23 ಒಟ್ಟು 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಶ್ರಮಾಂತ ರಬ್ಬನು ವಾಸ್ತವಿಕರನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ करता सती ಆಶ್ರಮಾಂತೂ ವಾಸ್ತವಿಕರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಾರಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ PUC ಪದವಿ आणि ಇನ್ನಿತರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ करतल्यांक सर्व रितीरी आश्रमांतू संस्थानादकून व्यवस्था केलेले आसा आश्रमाचे आसपासांतू चांग शिक्षण संस्थे आसा प्राथमिक शिक्षण दखून कॉलेज शिक्षण तारी विद्याभ्यास करतल विद्यार्थ्यांक संस्थान दखून आणि विद्यासंस्थे तर्फेन उचित शिक्षण व्यवस्था केलेले आसा स्वसमाजाच्या सर्व जनांनी या विषयांतू विद्यार्थी सेर्पडे खातीर सहकार करता म्हणून तुमगे लागीं विनंती करतास आश्रमाचे आयव्यय विवरण आश्रमाच्या खर्चाक दवक जाल्ले धन श्री काशीमठ संस्थानादकून अनुदान रूपार येता गेल्ल्या वर्साच्या आयव्यय विवरण अशें आसा ಒಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅನುದಾನ ದೇಣಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ आणि ಹುಂಡಿ ಕಾಣಿಕೆ ಸೇರಿನು 2,52,844 ತಂತು ಖರ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ आणि ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಖರ್ಚು ದುರಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ದೇವಾಲ ಪೂಜೆचे ತೆಲ್ಲಾचे ಪುಲ್ಲಾचे ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚೆರಡುವಾಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಖರ್ಚು ಸೇರಿನು 1,98,133 ರೂಪಾಯಿ 40 ಪೈಸೆ तशीच आश्रमांतू विविध स्वाम्याले पुण्यतिथी कार्यक्रम जावचे आसा त्या कार्यक्रमाक आमगेले कारकळ भजका वृंदान मस्त जनांक सहकार दिलेले आसा तांगेले उपकार स्मरण ह्या संदर्भात करता आसा कारकळ श्री काशीमठ व्यवस्थापक समितीचे सर्व पदाधिकारी आणि सदस्यांक कारकळ श्री वेंकटरमण देवळाचे आडಳಿತ मंडळीचे सर्व मुक्तेसरांक श्री काशीमठ संस्थानाचे सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिसाचे अकाउंटंट वसंत शेणे हांकां आश्रमाचे लेख परिशीलन केलेले लेखपत्र परिशोधक जावन आशिल्ले मंगळूर S श्रीनिवास कामत हांकां सर्व सिब्बंदी वर्गांक आश्रमाचे अर्चक वेदमूर्ती गोपीनाथ भटमामांक स्तोत्रपठन गीतापठन भजनात्सव केलेले कारकळ श्री वेंकटरमण महिळा भजना मंडळी श्री वेंकटरमण भजना मंडळी श्री पद्मावती महिळा भजना मंडळी सर्वांकय श्री गुरुगणगान केलेले निवृत्त प्रांशुपाल सिद्धापूर वासुदेव भटमाम आणि प्रोफेसर डॉक्टर सुमंत जोशी हांकांय आश्रम चेरडुवांक आग्ल माध्यम शिक्षणांतू सहकार दिलेले श्री वेंकटरमण देवळ विद्यासंस्थेचे आडಳಿತ मंडळीचे सर्वांकय श्री बोनेंद्र कॉलेज एज्युकेशन ट्रस्टाचे सर्व पदाधिकाऱ्यांकय तशीच आश्रमांतू आचरण करचे गुरुवर्यांगेले पूर्ण स्मरण कार्यक्रमाक मस्त जनांक सहकार दिलेले आसा प्रति वर्ष आश्रमांत चलचे प्रथम कार्यक्रम श्रीमत वरदयंती स्वामीले पुण्यतिथीचे सेवादार जावन कारकळ भजक वृंदान सहकार केलेले आसा श्रीमत सुकृतींद्र स्वामीले पुण्यतिथी सेवादाराक तशीच चेरडुवांक वस्त्र आणि ಇನ್ನಿತರ सहकार दिलेले प्रभात सिल्क्स कारकळ अजी मालिक सुरेंद्र कामत आणि श्रीनिवास कामत श्रीमंत बोनेंद्र तीर्थ स्वामीले पुण्यतिथी सेवादार गायत्री कॅशूज मालिक जावन आशिल्ले बोळा प्रभाकर कामत श्रीनिवास कामत आणि प्रसाद कामत गीता जयंती सेवादार पालडके पेट्रोल पंपाचे मालिक नरसिंह पै श्रीमत सुधींद्र तीर्थ स्वामीले पुण्यतिथी कार्यक्रमाचे सेवादार श्री विद्या इंडस्ट्रीज केदिंजे मंजर पलके शेषगिरी कामत सुबर्ण कामत आणि सुमंत कामत आश्रमांक धनरूपार सहकार दिलेले मेसर्स कोचीकार ट्रस्ट पण ब्रह्मगिरी उडपी आणि वस्तुरूपार सहकार दिलेल्यांक प्रत्यक्ष जावन परोक्ष जावन सहकार केलेले स्वसमाज बांधवांक हांगेले सर्वाल उपकार स्मरण करून हांगाईल सर्वांकय कृतज्ञता अर्पण करून स्वामीले दिव्य चरणारविंदाक साष्टांग प्रणाम करून वरदी वाचन मुक्ताय करतेस हरि ओम
ಹರಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ದಿನಾಂಕ 15/8/2022 ಸೋಮವಾರ ತಿಳ್ಚೆ ಪಾಠಶಾಲಾचे वार्षिकोत्सवाचे संदर्भारी शाला वार्षिक वरदी श्री गुरुचरणारी समर्पण करूंक इच्छा पावता. गेलेले 2 वर्षांतू करोना नियम प्रकार वार्षिकोत्सव करूंक जायनी. श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले आदेश हे पटी आम्ही वार्षिकोत्सव आचरण करता आसाची. शाला वरदी पाठशालेंतू 3 ತರಗತಿ आसून प्रति तरगतींतू 8 विद्यार्थी प्रकार ಒಟ್ಟು 24 विद्यार्थी व्यासंग करता आसाची. आज 2017-18 उत्तीर्ण जाल्ले आणि 2018-19 उत्तीर्ण जाल्ले 3 विद्यार्थींक स्वामीला दिव्य स्थान प्रमाणपत्र घेतला. हे पटी 22-23 अंतू 8 विद्यार्थी प्रवेशದ पावणू आसाची. सर्व विद्यार्थीक उचित शिक्षण, पठ्य पुस्तक, वसती आणि आहाराची व्यवस्था सहित शाळा कार्यनिरत असा. सकाळी 5:30 गंटे तकल्यानं रात्री 9:30 पर्यंत पठ्य समजावून पाठ प्रवचन तरबेती जाता. प्रतिवर्ष म्हणजे हे वर्ष युगादी आरभ्य वैशाख पर्यंत वसंत मासाचे आचरण झाला. नागरपंचमी, ऋगुपाकर्म, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, शारदा पूजा, दीपावली, तुळशी पूजा इत्यादी पर्व आचरण केल्या. श्रीमद भुवनेंद्र तीर्थ, श्रीमद वरदेंद्र तीर्थ, श्रीमद सुकृतींद्र तीर्थ आणि श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामीला पुण्यतिथी श्रद्धापूर्वक जाऊन आचरण केल्या. नवरात्रींतू संस्थान सन्निधींतू पारायण करून साध्य झाला. मंगळूರು, ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಭಟ್ಕಳ, ಹೆಮ್ಮಾಡಿ, ಬಸರೂರು, ಕೋಟ आणि ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂತೂ ಪಾರಾಯಣ करताची. ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ವ್ಯಾಸೋಪಸಾನ ರಥೋತ್ಸವ संदर्भारी आमगेले श्री व्यंकटरमण देवस्थान अंतू आणि मामाया देवस्थान अंतू तशीची विशेष जाऊन आश्वान केलेल्या देवस्थान अंतू पारायण सेवा केला. श्री व्यंकटरमण देवस्थानातून वनभोजन, मुक्कुटी द्वादशी आणि अवभ्रत उत्सव दत्तरस. हांगाचे आडळती मंडळी श्री CL शणै अध्यक्ष जावन आसा, नरेंद्र पै उपाध्यक्ष, उल्लाल सुदर्शन मूल्य संचालक, रामकृष्ण प्रभू कोशाधिकारी, सतीश प्रभुद्ये आमगे देवस्थाना ट्रस्टी, प्रेमानंद किणी, KP प्रशांतराव, सुधीर भगत, गोकुल प्रभू, एकनाथ नाईक हे पुरा मंडळी सदस्य कालकालांत जावन जाल्ले तसले सहकार, सलहा, सूचना, मार्गदर्शन दिता आसाची. अध्यापक वर्ग श्री संगेरी सुधाकर भट प्रांशुपाल आणि वेद अध्यापक, योगेश भट कर्मांग अध्यापक, नरसिंह भट ज्योतिष अध्यापक, सुनील भट संस्कृत अध्यापक, पद्माकर शर्मा संस्कृत अध्यापक आणि श्रीनेश भट आणि अध्यापन करता आसाची. श्री संदेश कामत अतिशिक्षक जावन सेव करता आसाची. 2021 ऑगस्ट तुलानं श्रीयुत वामन किणी निवृत्त मुख्योपाध्याय आणि समीक्षक जाऊन सेव करता आसाची. नूतन जाऊन सेर्पड जाल्ले विद्यार्थी विवर वेंकटेश भट तो SJ भट आलेपी हांगेल पोतो BCom शिकला. सर्वेश भट राम भटाल पोतो कुमटा SLC, S रायेश भट S रामचंद्र भटाल पोतो सौडा 7th क्लास शिकला. M प्रज्वल आचार्य, M प्रकाश आचार्य मंगळूर ताण BCom केला. पवन भट रामचंद्र भटाल पोतू ठाणे मुंबई ताण SLC केला. प्री कार्तिक भट कोरग भटाल पोतू पुत्तूರು वो B Farm कोरून आयला. शिवसागर विभट पुष्पा भटाल पोतू तरूर तो 7th क्लास शिकलो. केशव शर्मा संजय शर्माल पोतू जम्मू वो 7th क्लास शिकला. मस्तवर सतोलेना हांगा रांदप करून आशिल्लो. श्री जनार्दन नाईक आणि तांगेले अनारोग्या निमित्त अनानुकूल जावन निवृत्ती घेतल्या. तशींची आमगेल पाठशालेक धनरुपारी आणि वस्तुरुपारी अनेक जणांना देणगी दिलेलं आसा. समायभाव निमित्त तांगेले नाव वाजून सांगूं जातना तांकां पुरा जनांके पाठशालेतर्फेन धन्यवाद सांगता आणि मुखार समेत तांणी आनी पुरा जणांना अशींची सहकार दिवका म्हणून निमगितर आसा. 2021-22 ಆಯವ್ಯಯ
या वर्ष ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ 3,62,570. तशींची संस्थान दाखवून स्वाम्यान ग्रांट दिलेले 7,65,777. FD इंट्रेस्ट 3,66,243. इंट्रेस्ट SB वैर इंट्रेस्ट 6,927. तशींची आय 15,21,517. आमेಲೆ एक्सपेन्सेस व्यय बोर्डिंग एक्सपेन्सेस 2,94,435. एड्युकेशनल एक्सपेन्सेस 63,059. ऑफिस एक्सपेन्सेस 7,53,420. ते स्टाफ सैलरी इन्क्लूड जावन आसा. अदर एक्सपेन्सेस 1,200. पूजा आनी सेवा एक्सपेन्सेस 19,010. रिपेर आनी मेंटेनेन्स 3,73,702. डीझल एक्सपेन्सेस 10,000 रुपये. GST पेड ऑन पर्चेसेस 49,457. हे आमगेले पाठशालेचे बिल्डिंग थोडे जीर्णावस्थेर आशिल्ले निमित्त ताका पदे पदे ते खर्च जाता आसा. तशी ह्या पटी आय पशी व्यय 62,766 रुपये चड जाल्या. चोलच्या रीतीने आणि अध्ययनादी सर्व विषयांतू सम नाशिल्ले निमित्त असमाधानकर स्थितींतू बेळगाव रवींद्र भट हांगेले पुत्र श्रीपाद भट म्हळाले. श्री हरिगुरुभ्यो नमः. आज ह्या कार्यक्रमाक आमगेले पाठशालेचे अध्यक्ष जावन 2 उतर उलोवच्याक आमी इच्छुक आसा. प्रथम जावन आमगेले पेंटे देव वीर वेंकटेशाक आनी आमगेले काशी मठ संस्थाना देव व्यास रघुपती नरसिंहाक नमस्कार करता साष्टांग जावन. आमगेले सकल वृंदा मुख्य जावन हरिद्वार आश्रमचे आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वामी वृंदावन वैदिक शिक्षणाचे पाठशाले सकल व्यवस्था आमगेले काशी मठा इस्लामाल्या आदेशा प्रकार करता आसता. आनीक एक पाठशाले व्यवस्था आमी समाज मनाक घेतल्या. समाजा खातीर जावन सुधींद्र तीर्थ स्वामीन संपूर्ण हाची आमगेले जबाबदारी घेवन हांगा पाठशाला करून दिली. त्या पाठशालेंतून 51 वर्सां संपूर्ण ताची मॅनेजमेंट मात्र न्ही सर्व रिती स्वाम्यांक कसं सगळें जावपा तें वेवस्था करून दिल्लें आसा. आमी तें आज चिंतन केल्यार काशी मठ संस्थान कसं लेगीत मनायचें वैदीक शिक्षणाक जावपा गेल्यार अनुकूल करून दिवन आमगे सगळे समाजाक अगत्य आनीक ताका कसं सहाय्य जावपा कसं व्यवस्था जावपा संपूर्ण मार्गदर्शन स्वाम्यान दिलें आसा. आज आमकां उदक केल्यार कळटा खंयची एक स्थिती जेन्ना 51-71 आमगेले पाठशाला आमकां मुखार ताजे फूड प्रायवेट रितीन आशिल्ली तेन्ना देवस्थाना मॅनेजमेंटान म्हणून स्वाम्या लागीं एक अरिके केलेली. कसं म्हळ्यार आमकां आनी मुखार कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार आमगेले देवस्थानाक आनी सकट देवस्थानाक येवचें जालें तें कसं न्हय वक्कल मसुदे हाजी निमती तोंदरी येवन आमकां चलोवचें जायना म्हणलेली एक स्थिती येयली. त्या टायमार स्वाम्याल एक ताका अरिके केलेलो तो सांगिल्लें कसं म्हळ्यार सुधींद्र स्वामीनी समाजा एक जावका न्हय आमकां वैदीक समाजा जावका न्ही रे तुमकां तसं जबाबदारी आमी मठा तुका घेताची म्हणलें एक तें व्हड उतरान तेन्ना ही पाठशाला संपूर्ण जबाबदारी घेवन थंय तुका आज थंय 51 इयर्सांतू टोटल हाजे एंटायर एक्सपेंडिचर सक्कड मठा तुका गेलेलें आसा. हें एक व्हड आमकां काशी मठ संस्थाना तुका दिलेलें जावन सगळे समाजाक मंगळूर पेंटा मात्र न्ही हांकां सक्कड पेंटेचे सक्कड गांवचे हांगा येवन चेडवां कितलीं जाणां आयचे मालगड कितलीं बट मामासाची हांगा शिकिल्ली तांणी. आनीक तन्मूलक जावन आमकां खंयची एक व्हड वेवस्था सामान करून दिलेलें आसा ताजे आमी आटयले आमकां कळटा. समाजाक कसन मुख्य जावन आसा
वैदिक कोण आमकां अगत्य आसा ते अगत्य आशिल्ल्यांक योग्य रितीन हांगा धर्मज्ञ सकट वेवस्था स्वाम्यान करूं न्हू तसो लेखन मने शिक्षणाक वेवस्था करूं आज समाजाक धर्मा विशयांतू कसो लेख अगत्य आसा धर्म कार्य सकट जावच्याक वैदिक खंयचे अगत्य आसाची ते तयार करून दिलेलें आसा ताजे खातीर सगळे पेंटे तर्फीन आमगेले स्वाम्याक चरणारविंदाक पुनः हाडपी पुरा जनाल तर्फेन जावन नमस्कार करून हे दोन उतरां पळय. प्रथम जावन संस्थान आराध्य व्यासरघुपति नरसिंहदेवाक मंगळूर पेंटे देव वेंकटपतीक तशींची मिगेल इष्टदेव प्रभू रामचंद्राक श्रीमद अनंतेश्वराक तशींची संस्थानाचे वृंदावनस्थ सर्व गुरुवर्याने चरणवंदन करून आज हांगा विराजमान परमपूज्य काशीमठाधीश श्रीमद संयमंती स्वामीले चरणवंदन करून तांगेले अनुज्ञ प्रकार राबिल्ले आसा. आज तिनी संस्थेचे वट्ट वार्षिकोत्सव म्हाका दिसता आमगेल्या समाजाक एक कृतज्ञता भावान ना की म्हणून दिसता म्हाका. आज मस्त बेजार जालो कसो जालो म्हळ्यार 100 गटल्यान चिरडून बसोरा कोण शिकून स्वामेले अनुग्रहान पास जावन लायक उद्योगारकी लायक कामारकी एक तांगेले एक जीवन चल करतासच. आज हे वार्षिकोत्सव वर्सा एक दिवस तांकां येवन एक कृतज्ञता दाखोवची एक कर्टेशी हांवें म्हूण दिसता म्हाका. तशी जावचें नज आज हांगाशीन चिरडवांक तिनी आश्रमां चिरडो आसात तांगेले हांव एक विनंती करचें म्हळ्यार तुमी कांय संस्थानाक कसलें दिवका म्हूण ना. स्वाम्यान तुमकां अनुग्रह केलें मुखार सोनू आतां पास जावन गेले चिरडवांनी तिनी आश्रमां चिरडवा सांगता तुमी पास जावन गेलेले न्ही प्रति वर्स आश्रम डेक येवन हांगा एक भाग घेवका. हांगा कार्यक्रमांतू तुमी वॉलंटियर जावन काम म्हळ्यार हाजें काम न्ही एक वेवस्था करचें प्रत्येकाक तुमी मेळका. हांव फुडें पळयत आशिल्लो बसोरांतू आश्रम डे जाताना तांगेलें ओल्ड स्टुडंट्स एसोसिएशन आशिल्लें तांणी पुरो चेडूं येता आशिल्लें. आतां कसलें येना म्हूण म्हाका अर्थ जायना. आमकां तसलें कृतज्ञता भावान नावें म्हूण दिसता. कसलें आसो मुखावेन जनरेशन पुणी तें एक भावन दवरून घेवन तांणी आनी भाग घेताची म्हणून एक लेखता. बसोरांत एक स्वाम्यान केदारनाथ सांगचें आसा थंय 2 वृंदावन आसा थंय डेली चिरडून प्रार्थना करताचे. त्या प्रार्थना केले निमित्त तांगेलें भाग्याक एक उदय जाता म्हणलें खंडीत शतसिद्ध तें आमी जाल्यार अनुभव केला. थंय वचून देवालय वृंदावनाले प्रार्थना केल्यार आमी लेखिल्लें मागिल्लें काम जाता. तसोच जाग्यार तुमी शिकतना तुमी चंद कोन श्रद्धेन तावळे मास्टरान सांगलें लुटी करता चिरडू म्हूण सहज लुटी कर सहज जाल्यार तुमी शिकचे वेळार शिकून तें एक कृतज्ञता भावान संस्थाना वयरकी एक समाजा वयरकी तुमी दवरून घेवका. मुखार वचून ह्या कार्यक्रमांत तुमी भाग घेवका आनी स्वामीले अनुग्रह तुमगेले वयर सदां आसता म्हूण हांव खंडीत लेखता. आनी हांव कसांनी चड उलोवचें वचना हें अवकाश दिलो गुरुवार्यांक वंदन करून म्हगेले 2 उतरां गुरुवार्या चरणांत अर्पण करता. केदारने वार्षिकोत्सवाक भुवनेंद्र बालकाश्रमात कुणगे चिरडवांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करचे. तशें आतां फड्यार ममान मुखार येवन ते कार्यक्रम चलोवका. स्वाम्याले आज्ञा घेवन श्री भुवनेंद्र बालकाश्रम चिरडवाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ करता आसाची. प्रथम जावन श्री सुदीन तीर्थ स्वाम्यान आशिर्वचना सांगिल्ले एक अमृतवाणी सांगचे चल्ले येता आसा. श्रीराम शानबाग
श्री गुरुभ्यो नमः. देवस्थानांतू देवाले स्तोत्र भजन देवाल गुणगान केला रे थंय पवित्र शुद्ध जावन आशिल्लें वातावरण निर्माण जाता. शांती मेळचे देवस्थानांतू सर्व परिपूर्ण जालेलें वातावरण आमकां अधिक पुण्य संपादीत करूं येता. जाल्यार आतां कालांतू विंगड वातावरण जाला. देवस्थाना वचचे कुशालेक घराचे गांवाचे थंयचे हांगाचे पंचायती कट म्हणून जनान कोरून घाला. हें वायट घडी निवारण जावका. तशीच वायट वातावरण तुलेना देवस्थान कलुशीत जाला. देवालें सानिध्य दूर जाता म्हणून विसरूनच जा. वेदा पारायणा अशी पवित्र कार्य जाल्यार थंय चांग देवालें सानिध्य व्हरता. देवाला आशीर्वाद मेळका जाल्यार देवस्थानाक भक्ती श्रद्धेन येवका. तेन्ना परमात्मो आमी कसने मागल्यार दिता. नमस्कार. ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಯಥಾಸ ಲೋಹಿತ್ ನಾಯ್ಕ್. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. चत्वारः वेदाः सन्ति. ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः इति. विश्वसाहित्यक्षेत्रे वेदाः अत्युत्तमं स्थानं भजन्ते. प्रायः ऋग्वेदः एव विश्वस्य प्रथमं साहित्यम् इति कथ्यते. एतासु साहित्यकृतिषु प्रतिभावन्त ऋषीणां ज्ञानगंगा प्रवाहः निरन्तरम् अनुभूयते. श्रीसूक्तं पुरुषसूक्तं भूसूक्तम् इत्यादीनि बहूनि सूक्तानि सन्ति. प्रत्येकं सूक्तस्य तत्ततः ऋषिः छन्दः देवताः इति भवन्ति. तत्र मन्त्रसमुदायः संहिता इति कथ्यते. नमो ऋषिभ्यः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. अतेक साने कोंकणीन काणी सांगते का समर्थ नायक स्टेज येता. सत्य म्हूण चमका आवसू बापूसू बंधू अशी सर्वस्व त्या निमित्त मी केद नाही सत्याची उलोका. हरिश्चंद्र बारी होड्रायु एक सत्य खातीर तगेल त्यागू अद्रामर सत्य चलचेक तगेले आशिल्ले आरामने बंगारू सिंगारू पुरा सोणेत्ता. बायल चेडा विक्का पडता. ताण बोगील कष्ट येवजिलारी आंत कडकडता. आ कैरीक जिखता. सत्यवान हरिश्चंद्र म्हणून नाव घेता. एक सान काणी ऐकया. गोरवांक चरयताले दोन चरके आशिल्ले. वैशाखा दिवस रन्ना वट्टेरी रूख बोन परिमळी आंबे. सुरवेच म्हणटा हांव पुरा गोरवांक घेवन मुखार वता. साध्य आशिल्ले तितले आंबे रुखार कोंपडोवचे पडले म्हणटा. अनेक जायत म्हण गोरवांक घेवन वता. 8 दकून 10 आंबे मेळ्ळे. 2 दकून 3 ताणे खाल्ले. ताकी गम्मत करुया म्हण दिसता. ताण कसन केल्ले. वागू 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 येया येया म्हण गट्टी कुगलो. जन धांवन धांवन येयले. वाग खंय सकट निमगी तेची. हांव सांगता वागू ना कसन ना हांव तमाश केल्लेले म्हण हांसता. जनांक कोप येता. अरे बाळा अशी फट्टी मरचवा चांग न्ही म्हूण हांसता. जन सर्व वापस गेल्ली. सांदता आयले. आतां बद्दच वाग येयलो. जोर बाब घालता. हालता पेलता धांवता कुगवता रडता. दूर आशिल्ले जन हे फट्टी मस्करी म्हण कोण येनाची. वाग खावन वता. अनेक ಸ್ವಲ್ಪ वेळारी गोरवांक घेवन येता. पडूचे कसने आंग बोण रगत मांस भायर येयला. जीव गेला. दुसऱ्यांक फसयताची म्हण मस्करी केल्यारी
दाऊच्या अवस्था हीची त्यानिमित्त मी केद नाही सत्यची उलोका सत्यापाशी होड धर्म कंचना. नमस्कार. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕ್ತಿ. आम्ही खंयचेय काम करतले गुरुभक्ती असल्यार मात्र ते कार्यसिद्धीके. तशी गुरुभक्ती बघ सांगच्याक विघ्नेश कामात येतस. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. इति वयं सर्वदा कार्यत्पूर्वं नित्यं वदामः. अनेन वाक्येन एव ज्ञायते यत् अस्माकं जीवने गुरुः कीदृशः महत्त्वपूर्णं स्थानम् अलङ्करोति. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. गुरुः अस्माकम् अज्ञानरूपी अंधकारं स्वज्ञानदीपेन दूरीकरोति. न हि ज्ञानेन सदृशं भवति इति गीता वाक्यानुसारं ज्ञानम् अनुपमं भवति. तादृशज्ञानदानाय गुरुः एव समर्थः. सद्गुरुः पूज्यः, गरिष्ठः, आदरणीयः च भवति. अतः गुरुभक्तिः अनिवार्या. पुरा आरुणिनामकशिष्यः आसीत्. एकदा गुरोः आज्ञानुसारं सः क्षेत्रं गत्वा जलरक्षणाय क्षेत्रबन्धे स्वयमेव शायितः आसीत्. तं शिष्यं दृष्ट्वा गुरुः धौम्यः आर्द्रहृदयः अभवत्. अतः गुरोः सेवे करणीया. श्रीगुरुभ्यो नमः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. सत्य आणि धर्म बगे सान कोंकणी संभाषण सांगच्याक रवी कामत आणि बद्रीनाथ केणी. आनंद मामू तुमकां पळयनाची सुमार दिवस जाल्ले. तुमगेले निमगुचे आशिल्ले पण आमकां मस्त पुराण आसा ती. देव अवतार घेता, चांग मनशां रखता, वायट मनशां नाश करता. हें सकट सत्य वा. पण कृष्णा पुराणान तू मस्त काणी आसा ती. ते चांग न्ही ती सांगता, धर्मा विशयी सोडोवन सांगता. ताका आमकां पुराण मस्त उपयुक्त जावन आस. म्हाका एक चांग काणी सांगता वा. कसले तू भित्ता? तुगेल तसल्याच भारी कम्मी. सगळ्यान विचारचे TV धारावाही म्हाका भारी खोशी येल्लो. तू आयकून अशें परो हरिश्चंद्र काणी. ताण भोगील कश्ट जाल्लेली दोळ भर न्हेत्ता. सूर्य चचरायतो. तागेल तोंडान फट्टी सांगू का म्हणून विश्वामित्रान शत प्रयत्न करता. भारी बात दिता. जाल्यार ही फट्टी सांगना म्हणून हरिश्चंद्र तागेल राज्य सैन्य सर्व त्याग करता. तागेल बायल चंद्रमती आनी पोतू लोहिताश्वा घेवन रान्ना वत्ता. ताजे नंतर तांणी भोगील कश्ट जाल्यारी ते करुणारस पूर्ण काव्य. जीव ऐश्वर्यक फट्टी सांगना म्हणजे हरिश्चंद्राक शिव प्रत्यक्ष जाता. ताजे नंतर तागेल राज्य सैन्य सक्कड ताक मेळटा. सत्यनाची तो नांव पावता. हे काणी आमकां कशें मेळचें म्हळ्यार सत्याक केन्ना जय आस, असत्याक जय ना. सत्यान चलल्यार खंयचे कश्ट पर्याय जात म्हूण सांगता. हें काणी खंयकी आयकल म्हणकी आस जाल्यार तुमी सांगतना परत हरिश्चंद्र सत्यनिश्ठूड गास आयलो. म्हगेले अंतरंगाचे कळोकू दूर जाल्लो. आयकून आनंद जाल्लो. अनेक पाटी पुरसोतेर मेळ्ळ्या. नमस्कार. संकोच करनाका, पुन्हा मेळ्या. नमस्कार. ಶ್ರೀಮದ್ ಕೇಶವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ SLVT ಉಡುಪಿ ಹಂಗೆಲೆ ತರ್ಪೇನ
डाऊन सिंड्रोम बाधित चेडवांक सहाय्य करचे कार्यक्रम स्वाम्याल स्थान उद्घाटन त्यानंतर श्री नंदगोपाल शणेम्मानी हे बद्दल दोन उत्तर संक्षिप्त जावन लोकांवण घेवन निमगून घेता. एक बहुमान दिवचे सर चेडवा सूट ಮಾಡ್ತಾನೆ दिवस बहुमान चेडवा शिस्त तिघजण हां शिस्तू आम्ही नाझिले दिवस ते आम्ही ते सीट वितरणास त्या दिवस सर्वप्रथम जावन हांगा विराजमान जावन आशिल्ले वीर वेंकटेश देवाक संस्थानाचे आराध्य देव जावन आशिल्ले व्यास रघुपती नरसिंह देवाक साष्टांग प्रणाम करून काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले चरणकमला वंदन करून काशी मठाचे वृंदावनस्थ सर्व गुरुवर्यांक आटव करून आशीर्वाद मागून घेवन आजी स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवाचे शुभ संदर्भारी देशा खातीर त्याग केलेले सर्वांक नमन करून कार्यक्रमा येवन पाविले तुमकां नमस्कार करून स्वाम्याला आज्ञ घेवन एक केशवेंद्र स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्टा तर्फेन दोन उतर उलोवच्या इच्छा पावता. लोकांत अंधकार जालो तेन्ना आमी एक दीप प्रज्वलन केल्यार हे अंधकार दूर कर येता म्हणून आमगेल गुरुवर्यान सांगिल्लें आसा. 2018 इसवींत वृंदावनस्थ श्रीमद सुदीन तीर्थ स्वाम्यान 1 कोटी रुपये मूलधन दिवन श्रीमद केशवेंद्र तीर्थ स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्ट SLVT उडपी म्हणून एक स्थापन करूंक कारणीभूत जाल्लो आसाची. प्रतिवर्ष ताजे वाड्डेन आयिल्ले दुडवांनी एक 9,000 पशी चड जनरल स्कॉलरशीप येदोळताय ट्रस्टान तुकून वितरण जाल्लें आसा. त्या मध्ये आई कॅम्प, आई चेकअप कॅम्प, आरोग्य संबंध पाविल कॅम्प आनी SSLC चेडवांक एक कॅरियर गायडन्स जावन आनी चेडवांक सॉफ्ट स्किल कॅम्प पुराय ट्रस्टा तर्फेन चोलना येयला आसा. 2019 कोटा चातुर्मासा वेळार स्वाम्याले अमृत हस्तांनी स्पॉन्सर ए स्टुडंट स्कीम म्हळ्यार आमगेल समाजांत आशिल्ले चेडवांक उन्नत विद्याभ्यासाक संपूर्ण जावन आशिल्ले फीस दिवची तसले एक कार्यक्रम स्वाम्यान कोटा चातुर्मासा वेळार उक्तावण केलेलो आसा. आनी हे कार्यक्रमांत येदोळताय कळवला 3 वर्सांत 41 लाख रुपीस डिसबस जाल्लो आसा. 2020 इसवींत कोंचाडी चातुर्मासांत एक आरोग्य संबंध पाविल्ले एक ट्रस्टा मुखांतर कार्यक्रम करका म्हणून आमी स्वाम्याले विनंती कोरावे म्हण निमताना तांणी तें एक श्री भुवनेंद्र आरोग्य कार्ड म्हूण सांगून नामकरण करून मुखारशिया म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी त्या वर्स तुकून आमी डायलिसिसा संबंध पाविल्ले प्रति डायलिसिसाक 500 रुपये लेखान दिवचे तसले एक कार्यक्रम कळवला. 15 म्हयन्यांत एक 8 लाख रुपये आमी दिल्लो आसा. आनी ह्या वर्स ताका आमी एक सादारण एक 10 लाख रुपये पडता म्हणल्याकला. तशींच स्पॉन्सर ए स्टुडंट कार्यक्रमाक ह्या वर्साक आमी एक 30 लाख रुपये ताका एक आउटले घालून घेतला. खंयचेय आमी करचे निस्वार्थ जावन करचे आशिल्ले दान सर्वश्रेष्ठ केन्ना म्हणून घेता म्हळ्यार
ते दान घेतल्यांकच ते कोण दिता आसा तांकां कोण सहाय करता आसा म्हणून कळच्या नजी काही आजी हे स्वाम्याल हातान आज एक उक्तावण जालेले हे डाउन्स सिंड्रोमाचे संबंध पाविल्ले चेडवांगेल परिस्थिती तशी जावन आसा आजी हे एक कार्यक्रम आमी आरंभ केलेल्याक एक ह्या वर्साक एक 5 लाख रुपयाचे आमी एक बजेट म्हणून दवरून घेतिल्लो आसा हे सर्व कार्यक्रम संस्थानाचे मूलधन जेवो ताजे नेवची वाडी जेवो आमी कसले काण अशी दानींक गेले आमगेल समाजाचे व्हड मनांनी दान करचे जनांगेल सहकारारी हे कार्यक्रम चलासून हाडता आसाची आनी विशेष जावन ते दानी लोकांना खंयची उद्देशाक दिला त्या उद्देशाकच ते आमी व्यय करता आसाची विंगड खंयचे उद्देशा ते वतना हे मुखारच्यो एक दिसांतूय हे पुराय कार्यक्रमाक समाजाचे सहृदयी लोकांना सहकार दिल्ल्यारी हे कार्यक्रम व्हड मट्टार आमी कोण व्हरका म्हणून आश दवरून घेतिल्लो आसा म्हणून सांगून मेगेल दोन उतर स्वाम्याल चरणां समाप्त करता श्री अतुल गोडोमम स्वाम्याल आदेशा प्रकार दोन उतर उलयता ती प्रथम जावन परमात्मा लक्ष्मी व्यंकटेशाक व्यास रघुपती नरसिंहाक तशीच काशी मठ दिव्य परंपरेचे गुरुवर्यांक विशेष जावन सुधीन तीर्थ स्वाम्याले वृंदावनाक तशीच हांगा विराजमान जावन संयमीन तीर्थ स्वाम्याले चरणकमलाक साष्टांग नमस्कार करून आयिल्ले आशिल्ले विद्वत वैदिक मालगड्याला आशीर्वाद घेवन स्वाम्याले एक आज्ञे प्रमाण स्वाम्यानाची कोण दिल्लेले एक नवीन जावन आशिल्ले ट्रस्ट सुधींद्र चॅरिटेबल ट्रस्ट स्वाम्याले भागमंडळाचे दिव्य एक क्षेत्रारी स्वाम्यान सुधीन तीर्थ स्वाम्याले नावारी हांगा एक ट्रस्ट जावका ताजे मुखांतर विशेष जावन गोशालकी वृक्षवाटिका तशीच अगत्य आशिल्ल्यांक समाजाच कोण आसकी नावे आमगेल हिंदू धर्माचे कोण पुराय एक निडी आसची तांकां हेल्था विशय आसता पुरो एक उपयोगा पावका म्हूण एक व्हड एक उद्देश दवरून हें चॅरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म करून तांनीच ऑथर जावन फॉर्म करून समाजाचे गण्य व्यक्ती पुरो घालून एक फॉर्म केलेलो आसा तांतूय हांगा मंगळूर शहरांत स्वाम्यान केन्नाय सांगचे सुधीन स्वाम्यान सांगचे आशिल्लें मंगळूर म्हळ्यार एक विलायत म्हळ्यार एक सगळ्याची आमचे गेल्यार एक हेडक्वॉर्टर्सशें हांगा केल्यार विंगड पुरो जन नोट करताची हांगा केल्यार मस्त जना पावच्याक आमगेल पॉप्युलेशन हायेस्ट शहरांत आसल्यार मस्त फॅमिलीज आमगेल रूट्स आज हांगास सुधीन स्वाम्याक जाल्यार ह्या गांवची वेरी विशेष प्रिती सुधीन स्वामी केन्नाय आनंद रुपारी आशिल्लेच जाल्यार विशेष एक आनंद तांगेले दोळ्या पळयले गांव वो त्या व्यास रघुपती नरसिंहाले पुनर्प्रतिश्ठेचे एक महोत्सव स्वाम्यान हांगाची करेल ताजे दशमानोत्सव येंचे वर्स ताजे एक उडगासाक समाजाक पावचित आसले कसने एक व्हड विशय कोरका म्हणून
स्वाम्यान मनन कोरनु ह्या शहरांतू स्वाम्याल नांवारी एक डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापन कोरका सुधींद्र चॅरिटेबल ट्रस्टा मुखांतर जावका म्हणून एक आमकां आदेश कोरनु स्वाम्यानाची एक मार्गदर्शन दिलेलं आसा. जय. आयचे एक मेडिकल व्यवस्था आम्ही आलोचन केल्यार पुढे एक नाडी पळोवन कसने आहे म्हणून एक रोग म्हणून फटकनी सांगता आशिल्ले. आज ही रोग पळोवका म्हण जाल्यार रोगा लिस्टय व्हड जाला. ताजी करचे टेस्ट हजारो आसा. म्हळ्यार ही रोग खंयचे म्हणून मात फायंड आउट करता न्ही, खंयचे रोग ना म्हणून नेगेटीव टेस्ट चड आसा. तशी एक कसने अनारोग्य आयल म्हण जाल्यार टेस्टा लिस्ट पळयतना मात तिगून सहज इता म्हळ्यार रोगय चडला. आमगेला आहार विहारा निमित्त आचार विचारा निमित्त आमगेले फुडल्या म्हणके एक आरोग्य आसना. तशें म्हणटना तपासणा ब्लड आसच्या पुरो युरीन आसच्या पुरो मस्त पुरो टेस्ट कोरका पडटा. खंयचे रोग म्हणून फायंड आउट कोरका जाल्यार खंयचे एक डॉक्टराचे तुमकां सुर्याची एक लिस्ट दिताच हें इतलें एक टेस्ट कोरून येया म्हूण. तशी अगत्य जावन आशिल्लें एक विशय कसो म्हळ्यार हें एक लॅब. त्या लॅब हांगाची कार स्ट्रीटांतू आशिल्लें आमगेले सेंट्रल अकाउंट्स बिल्डिंगा थंयची काशीमठा संस्थानाचे जाग आसा थंय कोरका म्हणून थंय तें जागो आमकां स्वाम्यान लीज कोन्न दिलेलो आसा. कसलेंय हाजी हें ना अशें थंय कोरका. थंय केल्यार आमची गेल्यार हांगा पॉप्युलेशन सुत्तमुस्त मस्त आसा. तशी थंय कोरका म्हूण एक आमकां जागो जाल्यार स्वाम्यान आमकां ट्रस्टाक लीज कोन्न दिलेलो आसा. आतां लॅबोरेटरी टेस्ट म्हळ्यार आमकां ताजे कसलेंय एक एक्सपिरियन्स नातिल्ले निमित्त एक रेप्युटेड ऑर्गनायझेशना वटूची आमी एक टाय अप कोरनु. म्हळ्यार आतां एक लॅब रिपोर्ट व्हरून दिल्यार डॉक्टरान तें मान्य कोरका ना आनी कडेन कोरी म्हणून आमकां पास मागचे पडल्यार दिल्लेले दुड्डे व्यर्थ जाता आमगेलो समय व्यर्थ जाता म्हणून आमी हें खंयचे लॅब आसा स्वाम्याला आदेश प्रमाण स्वाम्याल एक एडवायजा प्रमाण आपास KMC वटूची हें लॅब टाय अप कोरून सगळे लॅबाचे कसन एक व्यवस्था की KMCची चलोवची रिती आमी एक एग्रीमेंट तांगेलो ओपन कोरच्यार आसाची मस्त पुराय मातुकत जाल्ल्या अतिशीघ्रारी तांगेलो हें ओपन करताच. थंय विशेष जावन आमगेले सुधींद्रा चॅरिटेबल ट्रस्टा दाखून अगत्य आशिल्लें म्हळ्यार आमी ते क्रायटेरियांनी घालता आसची तांकां सुधींद्रा एक कार्ड म्हणून तें खंयचें नामकरण म्हणून आनी जाय न्ही जाल्यार स्वाम्याल नांवार एक कार्ड अगत्य आशिल्ल्यांक आमी दिताची. त्या नंतर स्वाम्याला आपास म्हळ्यार भरती जना हाजे एक उपयोग मेळका. आमची गेल मान्य हिंदू धर्माचे कोण जाल्यार आयल्यार तांकां एक उपयोग मेळका म्हणल्या दृश्टीर करतना BPL कार्ड होल्डर्स कोण आसा की तांकां एक डिस्कावंट मेळटा. सुधींद्रा कार्ड आमगेले खंयचे आस की तांकां ಸ್ವಲ್ಪ चड डिस्कावंट मेळची तशी एक ओपन करता आसाची. तशी स्वाम्यान आमकां डेट दिलेलें ते दोले भितर आमच्यान करूं साध्य जायना जाल्यार खंडीत जावन अतिशीघ्रारी हें एक महिना एक ಸ್ವಲ್ಪ सवार भितरी हें करच्याक प्रयत्न करून स्वाम्याले चरणार अर्पण करता. तशीच हें समाजाक उपयोग जावता तशी करताची म्हणून सांगून एक 2 उतर म्हगेल राबयत. कृष्णा. सद्गुरू माधवेंद्र स्वाम्याल पुण्यतिथी तशींची सुकृतीन स्वाम्याले आश्रम स्विकाराचे दिवसू तशींची स्वातंत्र्य मेळ्ळेले दिवसू अशें सगळे एक जावचे एक महास्यो आमगेले आश्रमाचे रब्बिले वार्षिकोत्सव प्रारंभ जाला. तशींची आमगेल्या समाजांतू एक एज्युकेशना बद्दलय आमकां मुखारच्या भंय तें स्वाम्यान आमकां भंय दूर केला. तशींची आतां रोग भंय म्हळ्यार सर्वत्र व्याप्त आसा. टेस्ट म्हणजे की आमकां सगळ्यांक भंय येता जाल्यार स्वाम्याल नांवान करतना
मुखारसून घेवन स्वामेल दयेन आमगेले समाजाक तें उपयोगी जावं का योग्य रितीन चोवन जावं सका आनी आमगेले हे 3 विद्या केंद्र संस्था चंद जावन घेवन चोवन घेवन ते संस्थेचेर सिकील जिरडवा जाल्यार की मोग आस तशी जावं तशी आमगेले संस्था म्हणल्यार तशें प्रीती तशी जावं का थंय सिकील विद्यार्थी म्हणटाना चांगेक गुण तशींच तांगेले स्वभाव तशींच स्वाम्यान केदारनाथ संगला म्हणके वेद पाठशालेचे विद्यार्थिनी आनीकय उन्नत विद्याभ्यास की चांग संस्कार वड्डन घेवत तसले की गुणस्वभाव मेळत तशी स्वाम्याल अनुग्रह आशिर्वाद जावं का म्हणून हांव प्रार्थना करून घेता. प्रथम जावन देवालय तशीची आमगेले स्वाम्यान स्मरण करतची हांगा सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात. आज ही होड एक दिवस कसलो होड दिवस आमगेले सुकृदेन स्वाम्याल आश्रम जाल्लो दिवस. आमकां एक 10 वर्सां फुडें उड घास येतस और स्वाम्याल आश्रम स्वीकार दिवसाक आज दनपार आमकां उड घास येयलो. अशीच 3 आमगेले विद्या संस्थेचे वार्षिकोत्सव हांगा जाल्लो. तशीच आज तांगेल गुरू म्हळ्यार तांगेल एक दिसाक आज हें जातस. आज आनी एक दिवस म्हळ्यार इंडिपेंडन्स आमकां अशी एकूण घास येता की आमगेले स्वाम्याली सुकृदेन स्वाम्यान नेमगेन खंय कसन तें आमगेले स्वाम्याक कळटा आन्सर करचें ना. कसल क्वेश्चन म्हळ्यार हे ब्रिटिशांनी इंडिया स्वातंत्र्य दिल्यार कशी आसतना आमगेले स्वाम्यान कळोवची इंडिया स्वातंत्र्य म्हळ्यार अशें जाता तशें जाता सर्वे सांगीन खंय कळटा स्वाम्याक. सुकृदेन स्वाम्यान सांगीन घे दवळी आन्सर हांकां घेवचें आशिल्ली योग्यता ना. खंडीत थोडे वर्ष फुडें वरक्यान ते सत्य जावन आशिल्ले विशय येवची. इतिहास ये इंडिया पाकिस्तान जाल्यार इतिहास की एक हिंदू राष्ट्र जामकां म्हणून एक मुस्लिम राष्ट्र जामकां ते पाकिस्तान श्रेष्ठ पाक म्हळ्यार व्हड म्हूण तेन्ना इतिहास भाशेन आमी आमगेले देशाक कशें जालें आमगेले देशांत आमगेले देवाक एक स्थान आसलें. आमगेले कॉन्स्टिट्यूशन ते देवाक मर्यादित्वें. खंडीत विशय वय न्हय इतिहास मतेतरत्व सेक्युलरिझम पेर एक वाचिल्लें आमी इतें म्हळ्यार एक 5 जन चेडवांनी तांकां तांगेलें मत खंयचें ना तांकां कोर्टान सांगलां की तांकां रिजर्वेशनां ऍड करूंका. यथार्थ जावन आशिल्लें इतें म्हळ्यार मत नातिल्लें आशिल्लें तें ताकून यथार्थ कॉन्स्टिट्यूशन तें देखून ताका मर्याद दिमका तांकां पेरेक वाचिल्लें आमी अर्थ. पळया आमगेले देशांत इतिहास भारत वर्ष म्हणून नांव. भारत वर्ष म्हळ्यार एकाड नेपाळ येता एकाड अफगाण येता एकाड पाकिस्तान येता. हें भारत वर्ष आमी सर्वेय कशी आसीन भारत
सर्वांक आदर्श गांव, सर्वांगे आदर्श आमगेन पुरा शिकिलेन पुरा जाणाय. आता पळया विमान म्हण शब्द खंयच्यो आमगेल्यान तसे सर्वे श्रेष्ठ गांव देश, सर्वांगे आदर्श देश आशिल्लो आमगेलो. तुमकां सगळ्याच्या बरोय आमी ऐकिना नस उतले भंगार न्ही भारतांत खंय जाता न्ही भंगारात आमी काणचे खंय दुखू न्हू आमकां सावथ आफ्रिकान दुखू न्ही आमकां भारतांत कितलो भंगार आसी न्ही म्हण ना त्या बरो आमकां शिकोमचा एक मास्टर आशिल्लो तागे राज्य आयुर्वेदीक पंडीत ताका कशें केलें म्हळ्यार रे ब्रिटिशांनी आपोवन व्हेलो ताका हांगा दुखून हाका ताका एक विद्या कळटाली. कसली ती विद्या लोखंड आसता न्हय लोखंड भंगार करची विद्या. कशी ते अशी विद्या म्हळ्यार हे मॅजीक न्ही आयुर्वेदाक केलो पाळमूळ असके ते पाळमूळ आतेच ते खंय तागेली ते पाळमूळ खंयचे म्हूण कळात ते पाळमूळ मिक्स कर न्हू लोखंड सर्वांक मेळटा आयणावर. तंतू हे झाडाचे मिक्स कर न्हू कसं की कर न्हू ते लोखंडान मिक्स करचे ते भंगार जाता. सांगिल्यार आश्चर्य आमच्या बरोबर हाका व्यापून वेला तुका कळतवे कळतवे निमगोची आनीक ताण संगीन इत्ते म्हूण कळ्ळां. दोन वेलो ताका गलता आमी तागेले गळ काडटा. आमी सर्वांती श्रेष्ठ आज पळया भारतांत कोणाकच कितलकीच श्रेष्ठ गांव कितलकीच एक्सपोर्ट तवल जाता हांगा देखून आज जाल्यार सरस्वती न्हय जाता खनन करून मेळटस कितलकी हांगा देखून वता न्हय. आमगेल मालगाड कितल बुदवंत आशिल्ली की म्हळ्यार एक एक गांवांत हांगा देखून तुका सामान थंय वचूका जाल्यार विदेशाक एक कॉयन सरी करतली अच्छू करतली ताका ते अच्छू प्रमाण हे सामानाक हे मोल. तशी आशिल्ली आमगेलो देश श्रेष्ठ. ब्रिटिशांनी न्ही तांणी पण आमगेले देव धर्माक मर्याद दिल्ली मागीर मेळ्ळी आमकां आर्त मेळ्ळ्या. उदाहरण इतिया आमगेल गांवांत आमगेल आराध्य देवाक एक जाग ना मांदूक दवळ. कळटा तुमकां इत्ते आमगेलो देश देशांतले अंग इथे काश्मीर ताका विंगडच नियम आमगेले नियम खंयच्यो ना. कॉन्स्टिट्यूशन केल्या कोण केल्या कितें केल्या आमकां वचना. पळया आज तें कळ्ळें पेरी काल न्ही पेरी एकोलो नायतो केरळा दुखून MLA चमकलो आयकून आसच्या बरो तुमी तो सांगता आसादी काश्मीर कसकसन पळया खंयचे उलोवयात स्वातंत्र्य मेळ्ळें आमकां खंयचे उलोवयात खंयचे उलोवयात कोणेय निमगू जाणा. आमगेले देवधर्मा उलोवयात कसलेय लिंगू जाणा ते स्वातंत्र्य. दुसरे देवांक आमी उलोवंक जाणा ते असहिष्णुता. ही आमी सांगता ती ही आमी सांगिल्यार स्वामी कसान उलयता
हें स्वातंत्र्य आमगेन, हें आमगेन स्वातंत्र्य. पळा मरा हे खातीर स्वाम्यान सांगिल्लें हे शीन ते उत्तर आमगेले देश मुगेल्या विश्वाकच इत्या आमगेले सांगता ती मोहम्मद गौरी ना नालंदा युनिवर्सिटीक उज्जगालो खंय पा ते ग्रंथालय लासून गेले ने 1.5 वर्ष की 2 वर्ष जाली खंय ते ग्रंथालय लासून वचाक हांगा दुखून कितलकी ग्रंथ जर्मन आंकी लंडन आंतुकी चर्वय चमकले आमगेले ज्ञान कितल आशिल्ले. नाका सामान्य ये कर्नाटक देश एक मनीस तो दास साहित्य आनी योगा विशयान तू MPhil करू गेलो खंय शिकच्याक म्हण कळटा की लंडन युनिवर्सिटीन लंडन लायब्ररीन. कारण इत म्हळ्यार पुरंदरदासाले कितलकी ग्रंथ बोलोवन थंय आसके ताणें सांगीन आमगेले दुसऱ्यान न्हय. आमगेले बुद्धवंत लोक आज आमी कसले आसो आमगेले देश आमकां मुखार आमकां आमकां शुरवे देश आमकां जाल्यार खंयचो देव. देवाल हे देशा ना जाल्यार कशें राबता आमी मागचें तें देशोयम शोभरहित आहा. कोणाल मागचें देवाली देवान दिमकां आमकां देव प्रधान आमगेले देशान जमका जालें तें सर्वे दिल्या आमगेले देशाक आनी देवली जामकां म्हणल्यार मुखार आमी कितलकी वतनी त्या देवान आमकां दिलें. हे खातीर स्वाम्यांनी कसले आसूं सुकृतेन स्वाम्यांनी ते एक दिसाक आज आमगेले 3 संस्थे पळया सुकृतेन स्वाम्याक कोण दिलेलो वरदेन स्वाम्यांनी कितलकी वर दीन दीन कसलकी शिष्य स्वीकार करना आमी करना ती इत्या अनेक वटूक दीन दीक्ष दीन तांकांनी दुख्ख दिमकावे. मागीर कृष्णमल्यान स्वाम्याली प्रितीन प्रार्थना केलेली स्वाम्या सौख्य ना कसलेच स्वाम्याक सौख्य नासतील वेळेर येवन चातुर्मासा मध्ये स्वाम्याक दीक्ष दिलेलो ते दिवसाची ते स्वाम्यांनी कितुकी सुकृत करून दिलेलो आमगेले स्वाम्याक. ते स्वाम्यांनी पळया आज तर पुरा हॉस्टेलाच विशय येऊ ते विशयी सर्वे येता. स्वाम्यान 50 आता ते आश्रम जे न्हू 2 वर्षीन 60 वर्सां जाता ती भुवनेंद्र बालकाश्रम कितल चेड्डू शिकून गेल्या ती जिल्ले हे सर्वेय केले स्वाम्यांनी. कोणाक कळटा की वर्षा 1 वार्षिकोत्सव करचें कळटा. स्वाम्यान 60 वर्ष दुखून इत्या आमगेले चेडवान आमगेले संस्कारवंत जामकां स्वामी आनेकली जामकां आमकां म्हूण सांगून कारकळा सुरू केले. थंय आसूं जेन्ना बड विद्यालय स्वाम्यान बडेन बोर्ड बर्डनेर आमी संस्कारा खातीर दिल्लें न्ही हें एर्नाकुलमा हांगा अंबलमेडा स्टार्ट केलें. आतां कोणेय ना थंय वृद्धाश्रम आसा 3 कडेन आश्रम कितून चेडून शिकून येयल्यान ती संस्कारवंत फुडें ती चेडू वसनी 20 वर्ष फुडें तेमगेले बरो अशी न्हय की मात ह्या टोप्पी निघाल गातानी टोप्पी निघान आमगेले संस्कारवंत जावन आसूं का. पळय आतां थंय दुखून आश्रमान दुखून आतां दिनेश कमतीन सांगिन एक विशय पळयल्यार रे आतांच पळय आमगेले कसल्या केल्लेले ती आश्रम आमगेले संस्कारवंत जामकां ते आश्रमान दुखून भायर गेले चेडू भरचे वार मस्त आमकां लागूं ना जाल्यार ती चेडू वयल्यान पळयलें रे शिकून जमकले न्ही कशी भरचे वार कशी ताका लागले म्हूण कळटा. संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति संसर्गान दोषूय जाता गुणूय जाता. स्वाम्यान छांग उद्देशार केलें न्ही
आज कितली चेरडू तातूंय भुवनेंद्र बालकाश्रमान सिक्किनी खंयचे खंयचे स्थानार पावल्या आनी ती CEO जाले आसा कंपनीचे, चार्टर्ड अकाउंटंट आसा ती, डॉक्टर आसा ती, आनी पुरा बँक मॅनेजर जाल्ले आसा ती, बँका GM जाल्ले आसा ती, आनी पुरा जी अनरिटायर्ड जाली. इतिया कित्या आमगेले संस्कार युक्त जे आमकां चेडू आनी ब्रिटिशान पळयलें आमकां संस्काराक कशें पेटू आवडयात तेंची फॉलो केल्यान मागीर मुखार गेले ताजें आनी काय हें कर आमगेले संस्काराक कशें पेटू आवडयात तांणी मनां वेलें की आमकां चुकोवंक जायना आमगेले आचार विचारू आमकां करूं जाता न्ही ती म्हळ्यार आमगेलें एज्युकेशन सिस्टम चेंज करका. इत्या गुरुकुल पद्दतीन आमगेले पुरासीन ताका पेटवल्यार पुरा जालें तांणी केलें न्ही तें. चोडयले शीलम चोडले बरें सनप्रायर आमगेले कसल अभ्यास आसा की तो अंत्यकालार वरक्यान म्हूण स्वाम्यान ते न्ही आमगेले चेडूवान संस्कारवंत कितून चेडू 60 वर्सां जावन तितले व्हड स्थानमानार पावन इतिहास स्थापनाक जाले न्ही आमगेले आश्रमा जाले न्ही व्हड एक नांवांक हाडल्या आतां तेंगेले न्ही भुवनेंद्र बालकाश्रमाचेर उडोवन फुडलं. आतां हे 3 वर्सां जालीं कोरोना निमित्त खंयचेय कार्यक्रम जाय न्ही चेडटाव चेडू गेले नेवींच पुरा चमकलीं पुरा तातूंत वचून न्ही तें मोबायलांत नेवीं चेडू पुरा आतां हें पळया 20 की 22 जाणी इतिया तांकां विश्वास तें 2 वृंदावन आसा श्रेष्ठ वृंदावन आसा आनी चांग आनी प्रधान चित्तें म्हूण थंय इंग्लीश माध्यमान अरे चेडू उण जाता ती स्वाम्यान कितले मन उण चांग केलें अरे हें करता ती आमगेली कोणें कन्नड मिडियम आयकुना ती इंग्लीश मिडियम जाल्यार येता ती मागीर वेंकटरमण कुंदापुरान आमी शिकयताय स्वामी 5 जाण चेडवांक आतां 5 न्ही तातूं 22 तुवें आमकां दिसता 13 जाण तातूंच इंग्लीश मिडियम पुरो आनी त्या चांग स्टँडर्ड असे तशी शिकता ते इतिहास स्वाम्यान खंयचेय कारणार आमगे चेडवांनी विद्यावंत जामका संस्कारवंत जामका इति आमगेले आचार आजी कोणेय ना ती कोणाक नाका सरकार आमगेले आचारा विचाराक मर्याद दिना आमगेले धर्मा मर्याद दिना ಸ್ವಲ್ಪ कोणेय दिमच्या पुरात तेंचे आमकां तशें केलें न्हय तशीच पाठशाला इति ही पाठशाला आसा 100 वर्सां नेक्स्ट इयर 100 वर्सां जाता ती पाठशाला प्रारंभ करून मठ आदीन 50 वर्सां मंगळूर देवस्थानात चलासू जायना म्हूण केशव भटान केलें न्हय तो केशव भट म्हळ्यार वर्देन स्वाम्याल ओट सिक्कील हरिभट म्हूण आशिल्लो कोचीचो स्वाम्याल शिकचें नाशिल्लें लागीं तागेल सिक्कील केशव भट मंजेश्वर केशव भट ताणें प्रारंभ केलें न्हय शुरवें केलें हांगा न्हय मंगळूरात न्हय मंजेश्वरात मागीर ताणें हांगालें मागीर मंगळूर देवस्थानाक चलासू जायना मागीर स्वाम्याक समर्पण केलें स्वामी चलासू का आय कितले की चेडू थंय शिकून येयल्यान कोणाक शिकून समाजाक बडमाम इतिहास स्वाम्यांनी धर्म करोमचे बडममा करान बडमाम सांग तेच खातीर कोरोमचे तांगेले करान तांणी चंद कोण कर्मांग कोरून ग्रहस्थालें पळोवंक गेमका धर्म ताका 50 वर्सां जातात
मध्य चेरडू ऊण जले नी आता एक 3 वर्ष दुखून वापास स 7 एमचे आराम भी वेर आम्ही काश्मीर आसूचे नंतर तो हांगा दुखून येयलो जम्मू दुखून तो संस्कृत तेंचो संस्कृत भारतीचो दुबे दुबे आमगे ते हवन आमी राबिल ते आश्रमांत हवन न्ही करतस आमगे हे न्ही पळयन ते हवन न्ही पळयन करताय कशी पूज्य करताय कशी ताका भारी संतोष जालो होईल आमगेली संस्कृत भारती विंगड जन येयले तांगे लुटतो येयलो ताण येयलो स्वामी तुमगे हें कर्मांक भारी छंद कोण शिकयता ती भारी छंद म्हाका छंद दिसता आमगेली हें कांय ना स्वामी हे चेडवांक मिगेले हांगा आमगेले हांगा गांवांत दुर्बळपण आसा आमगेले चेडवांक शिकयताय वे हांगा आश्रम न्ही आसा ती जाल्यार एसल न्ही तांकां सारकीच शिकयताय वे स्वामी खंडीत रे शिकयता ती एक समाज उद्धार जर आमकां जाल्यार आमगेले निमित्त त्या ना आमी सर्वे ब्राह्मण आमकां मूल पुरुष सप्तऋषी जाल्यार आमगेले आमी सांगिना बळे आमी माध्व संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय तुमगेले संप्रदाय विंगड आमी आमगेले संप्रदायान शिकयता न्ही ना स्वामी तें तंत्र ना आमकां ह्यो संप्रदाय आमकां इत्याक मस्त व्हड मनशान सांगचें समज सांगचें जाल्यार दक्षिण भारतांत इत्याक उत्तर भारतांत संस्कार गेल्लो कारण इतलें म्हळ्यार आमकां पेट्टू पळोवल कळ्ळी आमकां पेट्टू पळ्ळी दक्षिणाक मुगळ आलो हांगेलो तांगेलो सगळें आमी सुगान अशें न्ही आतां तें सुगान आसा पेट्टू पडचें तांकां तें देखून आमी दक्षिणाक संस्कार आसा म्हूण बुदवंत लोकांनी उतराचें सांगचें तें देखून तो संस्कार आमकां दिवंगा जाय तरी शिकयतात कितले जाणां शिकयताय स्वामी खंय वर्सा 10 जाणांक आमकां हें करयात रे म्हूण फस्ट आतां एकल्याक इत्या आमगेले संस्कार पळय आमी पळयना नोट करता तो आमगेले कुडात आसा तो व्हिडियो करतलो बुला बडम आमी कसन करता म्हूण ते हवनाक नाका तें पुरा जाल्लें हवन पूर्णाहुतीच्यान आयज पूर्णाहुती जाल्यार भायर सरचे दिवस ते पुरा अलंकार केले फुलां ताका ते फुल्ला माळ न्ही पळोवन भारी खूश जावन ती माळ पुरा निसर तेच तो जाल्लें नवें म्हूण आनी ती पुरा निसरा न्हू ते कारा भितर घालतस म्हाका ही माळ पळोवन खुशी जातस सांगील मना वरा आमकां कळ आमगेन मोल कितलें आमगेले संस्कार तशी ते संस्कार आमगेले बडमम्मान जे आमकां ताच्या 51 वर्सां पाठशाळा 100 वर्सां जालीं हें पुरा वट्टू कोरून फुडें एक विंगड आश्रम स्विकार हें करता न्ही वार्षिक उत्सव मागीर स्वाम्यान लेकी नाक हें आनी कश्ट जाता आमकां पुरा वट्टू कोर करचें हे पण आज चांग एक दिवस जावन सुकृदेन स्वाम्याल आश्रम स्विकार दिवस जावन जाले विशेष एक दिवस तशीच हेच पण आनी एक आमगेली संस्था इत्या केशवेंद्र स्वाम्याल नांवार कसरकी बर करतात कसरकी आमकां आयकलां तें कसन म्हण गेलो तुका ते लॉजीक तेजें नाम वनी कसन करतात न्ही कसन की आनी एक तें आतां तावळ सांगिना तुला आमी पेरी बॉम्बेंत एक टेस्ट करूं का आमकां एक टेस्ट करूं का नित्य ते टेस्ट करतात आमी आमगेले डॉक्टर अत्यावश्यान कोर का म्हण सांगीन टेस्ट डॉक्टर्सांनी थंय आमी मला भमत आसताय न्हू थंय कोरया स्वामी बॉम्बे कोरया आमगेले डॉक्टरांनी पुरो अरेंजमेंट केलें चमकले आमी त्या हॉस्पिटलांत नित्य करची आमी वर्षा नाही 2 वर्षा एक पण करतात चमकली एक रूम आंबे येयलो थंय रूम घेतली हांवें कसर कीच सूट रूम आहे कसर की तें आमकां ना स्वामी हांगा न्ही थंय बेसू का जायत आमी लेकीन हांगा टेस्ट करता ती
येयले एक डॉक्टर येयले आमकां गोतच वे तो पळय रे हां आमगेले डॉक्टर आसा ती भुजंगिनी आसा लागीं कळ्ळें रे जालें एक नर्स येयली तिका पळोवन आमकां दिसता मलयाळी म्हूण ती उरलें न्ही तिणें पळय न्ही BP पळयली पुरा पळय न्ही सगळें जालें येयली हांगा घसरगी केलें हाताक ड्रिप दिवच्या आमकां गोत नाय ड्रिप कसन पा ड्रिप दिवंका काढलं ते आंबिले कोण आसा ते इतकी कोर वता ती ड्रिप दिले हें कसन बा की ना हांव काय गोत ना ते मागीर ते आण घाले थांबले म्हण हांगेले हे खातीर ते घालता ती ते म्हण ते बॉटल घालता न्हू कसन ते ग्लुकोज आमकां काय थांबली मना वचून ते ग्लुकोज कसले आपा आनी कसं हो कदीम च्या वता ती कसन कोण आगो तूं आमी केल्लें हें काय हें कसल्याक म्हण मनांत वचना ग्लुकोज हा बॉटल घाली मागीर आनी एक डॉक्टर येयलो हें कसन आहे ग्लुकोज इत्याक ते म्हणलें ते टेस्ट करचें ना उपवास बेसूका कळ्ळें रात्रीचे रात्री आहार केल्या नंतर घसरेक आमच्या ना सकाळ वरक्यान हें कितलें 8:30 कळ्ळें उपवास स्वामी सकाळ काल रात्री स्वाम्यान आहार केलेलो आतां उपवास बेसलाय नवें हय ते खातीर स्वाम्याक कसले बाद आमच्यान जे नवें ते खातीर ग्लुकोज आमी आमकां अभ्यास आसा हें काडी मिगीन आमी कळव तुका काडी मिगीन हें आमकां नाका काड तूं या मिगीन आमकां नाकाची जी मिगीन कसो आमकां दनपार थंय सांजे वेळार उपवास बेसूं मू आमकां देवाल थंय कांय तोंद्र जायना मिगीन ताका विश्वास ना आमी सांगिना स्वामी एक तोंड विसकलाई कसल्या गम न्ही कितें कळ्ळें ते म्हळ्यार मागीर कोणकी सांगिना आमगेले स्वामी ते तोंडान तूं ताळ्यान पळयल्या कळटा खंय पा आठून आसा जाल्यार आहार केले ना म्हणल्यार खंय आमकां आयकोता आनी एकल्यार सांगिना जालें हें हाडलें कसन ते व्हीलचेअर हें कसल्याक न्ही बीन आमी त्या स्वामी आज्जेर बेसून सकल वचुका इत्याक ते टेस्ट करचे थंय जायत ते रूम काडले न्ही ते आमी म्हळ्यार नाणये वचुका ते अर्थ कळून आमी सांगिना आमकां कसली तोंद्र ना आमी प्रोटोकॉल है स्वामीजी प्रोटोकॉल आसा आमकां एक प्रोटोकॉल आसा मागीर आमगेले देवाल दयेन पाया कांय तोंद्र ना मनाक गेलो आमगेले देवाल दयेन पायान जमकून वचात आमी नाका मागीर टेस्ट कोण वापस शीच आमी बेश्टे निमगीन अरे हें सगळें तांणी केल्ल्यान पळोवन नाटक एक लाख रुपये जाला रे निमगीन आमी 8.5 दुखून 10.5 बेर एक नाही स्वामी 2.5 लाख मात्यार हात दवरला मी ಒಟ್ಟು आमी मागीर निमगीन स्वामी हे टेस्टाक 6,000 रुपये तर स्वामी आमी चार्ज करता ती एक डॉक्टरान सांगितलं आमगेले आतां न्ही चिके सौख्य ना आसिना आतां 2003 चिकी होंग एक डॉक्टर येयलो गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट इंडियान MRI येयले ना मात्र MRI काडका म्हण बरयन ताणें खंय मंगल तो MRI काडका पोट्टा जाल्यार वय हे मात्या काडका खंय कसले आमी म्हळ्यार हांगा एक वॅल्व स्कीम पहा ते वॅल्व ओपन आसा पळोवचें खातीर MRI काडका खंय ही अवस्था ते वेळार आमगेले मन्नांत इत्या ह्या मंगळुरांत और स्वाम्याल नवारीच
आमगेल स्वाम्याल नवादीच आज मंजेश्वरान सान प्रकाराचे रंगाचे डॉक्टर चलासिता ती अंगे कोरकाम हॉस्पिटल दोन्ही पंत एक जाग्यार शिलान्यास केला स्वाम्यांनी दोन पंत मलगाडी अंगोतसच्या पुरो स्वाम्याल नवारी ते कशी ते सोसायटी ऍक्ट म्हणून सांगल्या रे आमगेल कशी एर्नाकुलम अंतू सुधींद्रा मेडिकल मिशन असके तेच प्रकार तेच नवारी डिट्टो आमगेल समाजाच्या मुखारशी कारण तेच पुरो आमकां काय कळला करणी आमगेल मन ते कसनेकपणी कोरगा देवाक सिंहासनार बेसिल्लो हांगा हें ते हरिद्वारा वच फुडें ते म्हणे कोरका म्हण मनान दशमानोत्सवाक स्वाम्याक संतोशा विशयी ते दुसबशेक निजान येयले दशमानोत्सवाचे इती कोरया आतां आपेल एक 4 जाणां अशी कोरया रे आमकां सान प्रकाराचेर इतिहास आम्ही आता सान प्रकाराचेर तर करता ती व्हड प्रकाराचेर खंडीत ना ती कशी रेस्पॉन्स म्हूण पळोवंक नवें आनी आमगेले समाज आमकां कळटा नवें आनी पय्ये तिन्नाल पनयम तिन्नाम गुर खेल्यारी सर्वे चांगूर खाव्यात व्हड न्हय पर म्हळ्यार जाता तेजें काम जाता लास्ट म्हळ्यार आनी जाता आतां म्हळ्यार चातुर्मास जानवच फुडें इतिहास कोरका चांग एक विषय इतिहास हे सर्वे केल्यार आमगेल उद्देश नाही आहे पळय आमगेल स्वाम्यांनी हे सर्वे कोण आमगेले विशण म्हूण स्वाम्यान विशण हे खंयचेय मन वर्णी स्वाम्याल कितली इच्छा आशिल्ली आतां सांगीन केशवेंद्रा कोणाक कळटा न्ही आतां नंदगोपाल शेणी प्रेसिडेंट ताका कळटा 3 वर्ष फुडें 4 वर्ष फुडें हो स्वाम्यान अशी न्ही समाजा खातीर केलें हांवें कितले मन समाजाक भर जामका सर्व विशयान वेलफेअर फंड केल्या आज आज आता 59 आज कितले वर्षांनी कितले आसा आतां आमगेन हॉस्पिटल खंयचेच ना समाजा तर्फेन आमगेन एक आसा सान मठाक आयुर्वेदाक खंय कोटेश्वरान नावे सान मठाक कसने कष्ट चलता कितलीच आयुर्वेदा प्रचार जाम कहत्या हे गुण जाम आमगेन शास्त्र ते हेचे आतां नत्तीन खंयचेय ना अर्बुद आजल्यार आयुर्वेद हांव कदस मालगड्यान केलें नास ताका अर्बुद म्हणजे शब्द दूर तूं तोच संस्कृत तो हेच्या आमगेल देश तशी आशिल्लो सर्वांतूय मुखार आशिल्लो खंयच्यातूय नातील न्हय सर्वांतूय ब्रिटिशान जाव्यात आतां जाव्यात आतां म्हळ्यार अर्थ न्हय आतां पळय अर्थ तर आयुश डिपार्टमेंट म्हूण केल्या न्हय वे आतांच इंग्लीश आसा फार्माकॉलॉजी डॉक्टरेट्सान शिक्षण तोच तेंची खंय दुखून येयलें ना आमगेरेच झाडां दुखून वाडचे सर्वाकय मूल कारण आमी तेन्ना सांगता ती भारत विश्वगुरू विश्वाचो गुरू आज वे फुड दुखून वच अशी आमगेले ऋषीश्वर आले ऋषीश्वरांक कशी वासुदेव प्रसाद जहा देवाल प्रसादान आमगेले देश आजले जाम काय देवाल दया पळया देवाल दय आसली तें जाता पंगुम लंगयते गिरीम देवाल दय जामकां जाल्यार समाजाक गुरूल दय जामकां तशी आमगेले स्वाम्यांनी आज व्हड एक दिवस सुकृतेन स्वाम्याल पुण्य आश्रम स्विकार दिवस ते दिसाक आमगेले 3 संस्थे मात्र ते न्हय 4 आज एक आनी एक केले
आणि एक कोरचे 5 जाता 5 अत्युत्तम म्हणस तशी एक 5 संस्थेचे इंजलरी कार्यक्रम सरी इतिहास एक संतोषाक कारणीभूत आज आश्रम सर्वे चांग रूपार मुखार चलचे तशी आणि स्वाम्याल मनांत उनीतीस की समाजा विशयांत हे मात्र नाही हे चेडू अंजलरी ते आमगेले संस्कार देवाचेर भक्ती विश्वास हे अंजलरी समाजा वृद्धी जमचे तशी आमगेले आचार विचारांत वृद्धी जमचे तशी समाजाक अनुग्रह कोरका मात्र नाही हे चेडू तांगेले जीवन उज्ज्वलमय जावन तांणी व्हड स्थान मान गौरव पावन आमगेले समाजाक आमगेले हे स्थापनाक गौरव वाडचे तशी देवान अनुग्रह कोरका म्हूण व्यासरूपदी दर्शीम माली तशी लक्ष्मीपदी वेंकटेश आली प्रार्थना करून सर्वांगे बर कोण चला असो म्हणून पुन्हा प्रार्थना करून रबेतात. त्यानंतर निगमागम पाठशाला विद्यार्थ्यांनी आता विद्याभ्यास करता असे विद्यार्थ्यांना सलाह रब्बका ತಂಗೇಲ್ ಜತ್ತರಿ. होय सांगले तयार असवा तयार असवा भुवनेंद्र बालकाश्रमाचे तेक जन विद्यार्थ्यांक एक प्राइज दिवचे आसा तांणी सर्वे मुखार येवका तशें स्वीट घेवका बाकीचे मेळ्ळतील विद्यार्थ्यांनी स्वीट घेवचे सालान रबुका गोडशें घेवच्याका हे प्राइज गोविंदराय कामत कोटेश्वर स्मरणार्थ तांगेले चेडवान दिवचे
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತೂ ರವಿ ಕಾಮತ್, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂತ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ, ಶಿಸ್ತು ಪರಿಪಾಲನೆ ಅಂತ ಅನಿರುದ್ಧ ಕಾಮತ್ ತನ್ನ 3 ಜನ ಸೊಮ್ಮೆಲೆ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಹೋಗಮ್ಮ ವಿನಂತಿ. ओल्ड स्टुडंट कोणा आयल जाल्यार रे सोमेले रे मंत्राशाद घेवका म्हणून विनंती करता. श्री बोरेंद्र बालकाश्रमाचे ओल्ड स्टुडंट कोण आयल जाय रे. विद्यार्थी राजा राजा विद्यार्थी जाऊ तुम्ही 여기 스테인 좀 봐봐. 이게 뭐지? 하나 일 먹가. आवे घेऊ का ना. मुचा. लास्ट घेता. तो आम्हाला काय ऐकू जसले पण ऐकू. जलवा तुम्ही आश्रमात जलवा बरं. बालकाश्रमात बरं जलवा. भुवनेश्वर बालकाश्रमाचे आता शिकता सुज विद्यार्थ्यांनी गोडशी घेऊन जलारी निगमागम पाठशाला विद्यार्थ्यांनी आता विद्याभ्यास करता असलेल्या मुखार येवका 67ची मुखार या. श्री सतीश प्रभू हांनी मुखार येवन घेवन धन्यवाद अर्पण करता. सतीश परबाम नाव हंगा वीर वेंकटेश देवस्थानाचे ट्रस्टी पाठशाला सदस्य श्री सतीश प्रभू मुखार येवका. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री वीर व्यंकटेश विजयते. आमगेले 3 विद्यासंस्थेचे वार्षिकोत्सव आयच्या दिसा हे मंगळूर पेंटेका अनुग्रह केलेले आमकां आशीर्वाद केलेले काशी मठाधीश श्रीमद श्री सुधींद्र संयमेंद्र तीर्थ गुरुवर्यांक गौरवपूर्वक साष्टांग नमस्कार करून आशीर्वाद घेवन प्रथम जावन आयच्या दिसा हे कार्यक्रम आयोजन करूंक हे सभांगणात व्यवस्था केलेले आनी आदरातिथ्य दिलेले श्री वीर व्यंकटेश देवळाचे आडळीत वर्गाक प्रितीपूर्वक धन्यवाद समर्पण करता. तशीच आमगे 3 विद्यासंस्थेतू संस्कारपूर्ण योग्य शिक्षण करूंक सहकार दिवचे आमगेले दानी तांकां हितैषी तांकां गौरवपूर्वक धन्यवाद दिता. ह्या 3 संस्थेचे विद्यार्थीले पोषकांनी ह्या कार्यक्रम उपस्थित आसची तांकां प्रितीपूर्वक धन्यवाद समर्पण करता. तशें हे कार्यक्रमात उपस्थित आशिल्ले सज्जन बंधूक विशेष जावन माता वर्गाक प्रितीपूर्वक धन्यवाद समर्पण करता. आमगेले 3 विद्यासंस्थेचे कार्यक्रमाक आनी आयच्या वार्षिकोत्सवात प्रत्यक्ष जावन परोक्ष जावन सहकार दिलेले सर्व जनांक प्रितीपूर्वक धन्यवाद समर्पण करून धन्यवाद समर्पण कार्यक्रमाक विराम दिता. वामन गेणे मुखार येवका. श्रीनिवास संगमांग पाठशालेचे समीक्षक
तशें होडना शर्ट घालका म्हणना. वेदव्यासपदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यासपदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यासपदरिवास वरदेशने मध्व
हृत्कमलवास विमलेशने विमलेशने परमपुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने आदिमूल अजपिता अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने 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 वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया
प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया कलियुगांतु महाविष्णुलो अवतारू काशी मठ संस्थान श्री अतिवरू कलियुगांतु महाविष्णुलो अवतारू काशी मठ संस्थान श्री अतिवरू शांत दयानिधि वेद विशारदू शांत दयानिधि वेद विशारदू लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ हरि प्रिया भूवैकुण्ठ हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य अंगेले जीवन धन्य 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 वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति ज्ञान
प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदय प्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथ वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथ प्रिया वेदव्यासप्रिया व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय ಶಿರ ನಿನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಎರಗಲಿಯನ್ನ ಶಿರ ನಿನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಎರಗಲಿಯನ್ನ ಚಕ್ಷು ಸದಾ ನಿನ್ನ ನೋಡಲಿ ಹರಿಯೇ ಚಕ್ಷು ಸದಾ ನಿನ್ನ ನೋಡಲಿ ಹರಿಯೇ ಕರ್ಣಗಿತಂಗಳ ಕೇಳಲಿ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನಾಲೆ ನಾದ ರಾಣಿಸಲಿ ಹರಿಯೇ ಕರ್ಣಗಿತಂಗಳ ಕೇಳಲಿ ಎನ್ನ ನಿನ್ನಾಲೆ ನಾದವ ರಾಣಿಸಲಿ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರು ಹರಿಯೇ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರು ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನಲೇನು ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿಯನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿಯನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿಯನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿಯನ್ನ ಕರಗಳೆರಡು ನಿನ್ನ ಅರ್ಚಿಸಲಿ ಹರಿಯೇ ಕರಗಳೆರಡು ನಿನ್ನ ಅರ್ಚಿಸಲಿ ಹರಿಯೇ ಚರಣ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿಯನ್ನ ಚರಣ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಚರಣ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿಯನ್ನ ಚರಣ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಎನ್ನ ಮನದಿಯನು ದಿನ ಸ್ಮರಿಸಲಿ ಹರಿಯೇ ಮನದಿಯನು ದಿನ ಸ್ಮರಿಸಲಿ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನಲೇ ಬೇಡು ನಿನ್ನಲೇ ಬೇಡು
विठ्ठल देव पूजा देवा विठ्ठल देव पूजा तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ देवा विठ्ठल देव पूजा देवा विठ्ठल देव पूजा देवा विठ्ठल देव पूजा देवा विठ्ठल देव पूजा माता विठ्ठल पिता विठ्ठल माता पिता बंधु विठ्ठल गोत्र विठ्ठल बंधु विठ्ठल बंधु विठ्ठल गोत्र विठ्ठल बंधु विठ्ठल बंधु विठ्ठल बंधु विठ्ठल बंधु गोत्र विठ्ठल बंधु विठ्ठल गोत्र बंधु विठ्ठल गोत्र गुरु विठ्ठल गुरु देवता विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरु देवता गुरु विठ्ठल गुरु देवता विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरु देवता विठ्ठल निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल निधान विठ्ठल निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल निधान निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल निधान विठ्ठल निरंतर निधान विठ्ठल निधान विठ्ठल निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल निधान विठ्ठल निरंतर
नम म्हणे माझा विठ्ठल सापडला, नम म्हणे माझा विठ्ठल सापडला, नम म्हणे माझा विठ्ठल सापडला, नम म्हणे माझा विठ्ठल सापडला. कळोनी कळीकाल काल कारणा कळोनी देवा विठ्ठल देव पूजा, देवा विठ्ठल देव पूजा, ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ, ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ, ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ, ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ
ನಿರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಭೋಗ ಪಡೆದು ಅನುರಾಗದಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಭೋಗ ಪಡೆದು ಅನುರಾಗದಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ದುರಿತ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ತರಿದು ಬಿದುಡಲು ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ದುರಿತ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ತರಿದು ಬಿದುಡಲು ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಗರುಡ ವಾಹನ ಸೇರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಗರುಡ ವಾಹನ ಸೇರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಕೃಷ್ಣ ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. 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 ನೀಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ, ನೀಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ, ನೀಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ. ಶ್ರೀರಾತಿ ಕನ್ನಿಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ. ಶ್ರೀರಾತಿ ಕನ್ನಿಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ. ಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ, ಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ,
नंदन रामचंद्र मूर्ति को रसी नंदन रामचंद्र परमात्मा आनंद पद्मनाभ को परमात्मा आनंद सरसी जनाब जनार्दन मूर्ति को सरसी ಎರಡು ಹೊಣೆಯ ರಂಗಪಟ್ಟಣ ವಾಸಕೋ ಎರಡು ಹೊಣೆಯ ಪಟ್ಟಣ ಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ 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 ಶ್ರೀರಾತ್ರಿ ಕನ್ನಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ ಮಲಯ ಜಗತಿ ಬಿಂದು ಮಾಧವರಾಯ ಗೋಮಲಯ ಜಗತಿ ಸುಲಭ ದೇವರ ದೇವ ಫಲದಾಯಕ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಲ ನಾಯಕ ಗೋಫಲದಾಯಕ ಚೆಲುವೇನ ಚಜೆ ಪೇಳು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋ ಚೆಲುವೇನ ಚಜೆ ಪೇಳು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ ಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ ಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ ಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ ಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ ಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ ಶ್ರೀರಾತ್ರಿ ಕನ್ನಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ ಶ್ರೀರಾತ್ರಿ ಕನ್ನಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ ಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ श्री ज्ञानराजे केला उपकार श्री ज्ञानराजे केला उपकार मार्ग निर्धार दाखविल विठेवरी उभा वैकुंठ नायक विठेवरी उभा वैकुंठ नायक आणि चंद्रभागे पुंडरीक अविनाशी पंढरी भूमी वरी पेठ प्रत्यक्ष धाकविला वैकुंठ
चला जाऊं तया ठाया से नाम चला जाऊं तया ठाया पांडुरंग सखया बेटा पांडुरंग सखया बेटा वया सखा माझा ज्ञानेश्वर 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 विष्णूचा अवतार विष्णूचा विष्णूचा अवतार ज्ञानेश्वर सखा माझा ज्ञानेश्वर सखा माझा ज्ञानेश्वर जय जय आरत राम तुम्हारे जय जय आरत राम तुम्हारे प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे जय जय आरत राम तुम्हारे जय जय आरत राम तुम्हारे सुख नारद मुनि मंगल गावे सुख नारद मुनि मंगल गावे भरत शत्रुघ्न कमल दयावे भरत शत्रुघ्न कमल दयावे जय जय आरत राम तुम्हारे जय जय आरत राम तुम्हारे चरण कमल पर रहिए सीता चरण कमल पर रहिए सीता मंगल गावे सतियत बेता मंगल गावे सतियत बेता जय जय आरत राम तुम्हारे जय जय आरत राम तुम्हारे प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे जय जय आरत राम तुम्हारे जय जय आरत राम तुम्हारे छत्र करीब लक्ष्मण बात्रा छत्र करीब लक्ष्मण बात्रा आरत कर कवे कौशल माता आरत कर कवे कौशल माता जय जय आरत राम तुम्हारे जय जय आरत राम तुम्हारे प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे जय जय आरत राम तुम्हारे जय जय आरत राम तुम्हारे षण्मुख बैठा हनुमानीरा षण्मुख बैठा
जो जो श्री कृष्ण परमानंद नंद गोपिय कंद बाल मुकुंद पालू नडलोಡು ಪವಣಿಸಿದವಗೆ ಅಲನೆಲೆಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಲಗಿದ ಚಿಸುವೆ ಇರಲಿ ತಾನೆಯ ಚಿತ್ತವಲ್ಲವನೇ ಮಲಾನಂದನು ಮಾಡಿ
वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने